जॉन 15 वळ 1 हांव खोरी दाखवेल आनीक म्हजो बाप कुलवाडी म्हज्या सोवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनीक फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडता हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात म्हजें सोवें रिगून रावतात आनीक हांवूय तुमचें सोवें रिगून रावतां जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताची आन आपणाचेच वस्तोंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात हांव दाखवेल तुमी फांटे जीं कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनीक जांचें सोवें हांव रिगून रावतां तीं सुबान फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना जेजू सांगता आमकां हिंगा की आपूण जावन आसा एक दाखवेल म्हणल्यार ग्रेप्साताय ती वाल आनीक म्हजो बाप कुलवाडी तर दाखवेल आनी कुलवाडी आतां कोणाची आमकां गरज आहा कुलवाडी म्हळ्यार कितें कुलवाडी म्हळ्यार जो ही दाखवेल हाडून आपल्यागेल्या आंगणांत रोयता तर जे मेरेन कुलवाडी दाखवेल घेवन येना ते मेरेन तुज्यान ती लावपाक जायना तर आतां तुमकां जिवितांत तर वायट सोडून बरें जावपा जायें जाल्यार तुमकां कोणें सांगपा जायें बाबा तूं कोत्ता तें जावन आसा फाल्स तूं कोत्ता तें जावन आहा देंवचरा गेलें तर हिंगा तर आमकां कुलवाडी तर ना हें सांगोंक म्हजे भाशेन तर कुलवाडी कोण सांगनाय जाल्यार आनीक कांय गोंयांत कातोलिकां मदें बरें जावपाचें ना आतां येसोले दीस येयल्याय पयले गोरे गोरे म्हणटाय ते खंयच्या युरोपाचे धरया तुमी सगळे युरोपाचे शीस जेजूगेले आपोसोल तेय येयले इंडियेक तोमास येयलो तेजे भायर गोंय साहेब येयलो एश कोन्न हे गोरे सगळे वचोन आपल्यागेली खबर शिंपडायली तशेंच हिंगा लंडनाक हो येयलो पॅट्रीक येयलो आयर्लंडाक पॅट्रिकागे फेस्त कोताय तर एश कोन्न जायत्या गांवांनी हे सगळे गोरे गेले तेंगले गांवांनी गेले आनीक आगुस्तीन हिंगेलो इटलीसान इंग्लंड आयलंडाचे UK म्हळ्यार आयलंड धाकलें अशें चड व्हडलें ना तें गोंयसान बोंबय काबार मडगांवसा बोंबय इतली लांब आय तेजी मडगांवसा ना कारवारसांनी मडगांवसा बोंबय इतली लांब आय आनी तितली रुंदाय जालें UK कंट्री UK न्ही इंग्लंड आनी वेल्स चल इंग्लंड आनी वेल्स हें सोडून कितें स्कॉटलँड सोडून स्कॉटलँड आनी तेज्या व्हडना स्कॉटलँड आनी एक तेज्या वद्दान गोंयच्या वद्दान आतां सांगेल तेज्या वद्दान दर्या चल तर येदो गांव हिंगा हो येयलो आगुस्तीन येयलो सांत तर एश कोन्न हे गोरे हिंगा थिंगा वचोन गोऱ्यांनी हो पवित्र धोरोम देवा गेलो कातोलीकपण सगल्यांक शिकयलें आनी ते कुलवाडी जाले ते जेजूगेली बरी खबर येवन शिपडयली येवन तेणी जे परी तुमी फोमेंतां वचोन ना जाल्यार खूंय बाजारांत जी झाडीं ते तेंका वचोन तुमी घेताय त्या झाडींकूय आसपा जाय थिंगा येवपा जाय आतां गोंय म्हणून घरांक गाडयांचें झाड घेवन येताय ते येवपा जाय तेदो तुमकां झाड मेळटाय फुलांची मागीर एश कोन्न
आमी कुलवाडी जावपा जाय जेजूगेले खोबरीचे देवागे खोबरीचे सर्गीच्या राजाचे खोबरीचे हे कुलवाडी आमी कातोलिकां मद उत्पन्न जातले हेरां मद कोणाच्या मद जावपा नाय ते फकत कातोलीक जेन्ना पवित्र जाता ताका कुलवाडी म्हणटाय तो ही जेजूगेली खबर लोकांक इस्कुटायन सांगता हें कितें सोजमूण दिता तुमी कितें करून केल्या तुमकां देवागेलें भरपूर मेवतलें सगलें तर आमकां पयली कुलवाड्याची गरज आहा आमगेले कातोलीक आमी पळय आहाय ते पवित्र जावपा जाय तेन्ना कातोलीकपण आमी आतां गोंयसान व्हरपा येस्ता दिला एसो येस्ता दिला आतां युरोपा चोयल तुमी केसो कायदे कितें आहा तें तर आमी आतां गोंयसान हें सगलें कातोलीकपण आमी आतां हें करया पुत्तून कितें करून उजार करपाचें तें शिकोया कुलवाडी जाय आमी आतां जेजूगेले जेजू म्हणटा आपण आपल्यागेलो बाप कुलवाडी आनी आपण दाखवेल म्हाका तेणें हिंगा रोयलो म्हणटोच सोसरां धाडलो तर आमी ही खबर घेवन जाण एकल्याक एक कातोलीक जे पवित्र नाय तांकां आमी वचोन सांगो जाय तेंगेले काळजां आमी बी रोवपा जाय हें झाड आमी रोवपा जाय तेंगे काळजां जेजूगेल्या मोगाचें हें बायबल कितें करून उजार करपाचो तो जेजू कोण आनीक सगलीं आमकां खबर आहा पूण आमी उजार कोनाय तर आमकां कुलवाड्यांची गरज आहा आनी देखून एक वर्स मेळटा आमकां लेबरर्स आहा फ्यू म्हणून वावराडी थोडे लोक जायतो संवसारां आहा कुसोता बिलियनांनी लोक आहा संवसारां कितें करून मारताय कितें करून मोत्ताय उपाशी मोत्ताय उदो नासतो मोत्ताय जेवण नासतो मोत्ताय आनीक कोण एटॅक करून मारताय कितें करून मारताय चोयल तुमी कितू लोक मोता तो तर हेका आतां हे कुलवाडी वयतले कोण तेंचे बोले वयतले कोण आतां आमी तेंचे रागा जाता इगोजील आशिल्ली तांकां जित मारली तांकां टॅररिस्टांनी हें केलें किडनॅप करून दवरलीं हितू भुरग्यांक आमी रागा जाताय सारकें वॉट्सॅपाचेर झूक येताय मेसेज्यो काल म्हाका एक मेसेज येयली कोण धाडल्या बायबल आशिल्लो मो हिंदी आनी तो कोण प्रिचर आसता तो कोण युट्यूबाचेर आहा व्हिडिओ जाय चोया वचून तो सांगता अशें तेणी करपाचें अशें करपाचें मागीर म्हणटा आमगे भावूय जालें काबार आनी कितें कोतले क्रिस्तांव खबर ना तो कोण तो पूण आसूं भाव म्हळ्यार काबार केलें तेणें हांव म्हणटा ताका बोगशिताय मो कितें जालें कांय ना त्या कळशार उदक घायलें तेणें अशें करून केलें जाता बायबल आशिल्लो इगोर्जी मोडल्यो आनी कितें गोंय देखून चोयताय तुमी सगळें इगोर्ज्यो बिगोर्ज्यो हें सत्यानाश करून वयता हुरसां हुरीस म्हूण आनी कितें करून तें कितें करून आमगे भाव म्हळ्यार जाता तें तुमी हो फ्लोट करून भोंवताय आनी कितें सगळें करून भोंवताय तुमी काजर कोताय घरां एक फुंकसां कोताय आतां आनी बड्डे आनी सांगो नाका युट्यूबाचेर येताय त्यो चोयाय तुमी 21st बड्डे ही बड्डे ती बड्डे ते सगल्यांचे पाड न्हिसोण तो सुण्या भाशी मरपा ती पिशांच्या पिशी लागोल तांकां गोंयकार कातोलिकां पयलीं कोतालीं 21st बड्डे जालीं हेका 300 वर्सां आतां कोताय खंयची 18 कोताय 16 कोताय आनी कितें 50 कोताय 60 कितें कोताय खबर ना सा सुडलें तकलेन हें आतां कितें करून बरें जावपाचें हेजें वखद कितें इलाज कितें ह्या दुयेंसाचो ही पळय संवसाराचें कंपिटिशन पळय चलो ना हांव व्हडलो तूं व्हडलो तेज्या व्हडलो तो मागीर अशें करून हें कितें इलाज कितें हेका भाव म्हळ्यार जालें ना लोकां जीत मारपा बंद जातलें भाव म्हळ्यार कातोलिकां क्रिस्तांव जीत मारपा बंद जातलें ना जे मेरेन ताका बायबल तांकां उजार करूंक कळना तेंगे दुयेंस बरें जालें ते जेजू कित्याक मानतले जेजू कितें फायदो आहा तांकां मानूंक ना मागीर जेजू कित्याक जेजू कोण म्हटलें ते जेजू मानूंक लोकांक प्रूफ जो हो प्रूफ कोणा पांय दितलो आमी भायर सरपा जाय आमगे मायन पायन दिवं ना आमकां समजावं ना ताका खबर नासलो आसतली दर्या कितें सोडी आतां मार जोक जालें तें जालें आतां आमी हो पळय व्हिडिओ कोणाक पावता तो आयकोन पयलीं पवित्र जाव माय पायन दिवं ना शेपाय शामाय दिवं ना ते मोड्याचे रोंड फायदो ना ती मेलीं गेलीं काबार फिनीश इफेरनात आतां तूं आहा पवित्र जाव तुगेले भुरग्यां बायल भुरग्यां जितले कोण माय पाय आहाय तांकां सांबाळाय आनी सगळें स्वर्गार व्हरया आमी आतां करया हें मेल्याय तीं गेलीं
आतां आमी आमगेले पयले घोराबे फामिल्यो बऱ्यो करया, शेजऱ्यां बऱ्यो करया, वाडो गांव बरो करया आनी अशें करून हे सगळे पळे कोण टेररिस्ट आहाय, कोण कोणा मारताय, कोणा जित मारताय, बायबल लासताय, इगोज मोडटाय, हुरीस फोडटाय, हें सगळें तेंका कळोन येतलें अरे बाबा हो जेजू हो मिलाग्र कोता आनी आपण कितें कोता हें हुरीस बिजूस मोड न्हू. हे बायबल लासून आपण कितें कोता. तो बायबल म्हाका उपयोगाचो, मुगे फामिली उपयोगाचो अशें करून जावपा जाय तें कळोन येवपा जाय. जेजू म्हळ्यार कोण तो. तूं कातोलीक मग व्हडली स्कूटर स्टार्ट मारलो गेलो झूं, बाजार केलो येयलो झूं काबार. जे परी शिकार करूंक रातीचे हे कोली भायर सोदताय ते भाशेन आमी कातोलिकांगे जालां. झूं स्टार्ट मारले गेले मोटरसायकल ना मोटोर गेले गेले बाजार चाक चाक बाजार केलो येयले घरा जालें. राती ते कोले जेस करून कोंबया वो कोण मेळटा तांकां सोदून भोंवताय राती भायर न्हू तेश कोन्न आमगेलें. कोणा कोण असो झूं गेले येयलेत. कोल्यांगे जालां आमगेलें कातोलीकपण. कोणा खबर घेवपाक कोणा भर करून भोंवताय खबर घेवपाक सोड तूं. कोणा भर करून भोंवताय त्यो खबर तुमगे तेसल्यो त्यो आनी तेजे पेट्रोल घालून उज घालपाचो आनी उज्याची आनी पेट्रोल घालपाची. अशें करून पवित्र जाय पयलें मेन. बायल भुरगीं चेडूं कोण पळय आयकताय सगलीं पवित्र जायत. ना जाल्यार आनी कांय ना बरें. हें पळय तूं वॉट्सॅपाचेर फकत सर्क्युलेट कर उरलें गोंयकार. सगलो मागीर तेंकां तेंचे पाड पडो ते मोरोंक आनी तें अशें येसो मागीर. देवा गेले रुचणे मोरो मागताय कातोलीक मागीर. तेणें अशें करपाचें तेणें बायबल आसपाचो तेणें लोकां जिती मारपाचें थिंग बॉम्ब घालपाचो हें घालपाचें तें सगलें मागीर राग आनीक दुस्मानकाय आनीक वॉट्सॅपाचेर आनी कितें पोन्ने खबर देखून ते कितें हें कोताय आनी पोत्तून घाताय हिंग इगोजी मोडल्यो पाकिस्ताना हितू क्रिस्तांव मारले हें मारलें तें मारलें मो सगलें पोत येतूय तें. तर हें आमी सगलें बंद करया. हो सगलो कचरो वॉट्सॅपाचेर आनी युट्यूबाचेर येता तो सांगो तुमकां हांव. तो कचेर तो तुम रावलीं जाल्यार तुमगे जिवीत काबार पिश्यां सुण्या भाशेन सारकें आनीक तिता आनी उतर आनी कांय ना दुसरें. मनीसपण म्हणटा तें कातोलिकांगे काबार जालां. तर आमी कुलवाडी जावपा जाय. आतां जेजू भाशेन आमी सारके मुखार सरया आतां. लोकां भितर वचोन आमी भिवूंक या. दुसरें आमी कुलवाडी जाया. जेजून देवान आमकां देव बापान आमकां जेजू दिलो. आपण कुलवाडी जायन आमकां जेजू दिलो. आतां ते भाशेन आमी कुलवाडी जायन आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवपा भोंवया आतां. अशें जावपा जाय तें. म्हजें सवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडता. तर आमी देव म्हणटा आमी जेजू सांगता आपल्याक पडे आपणा सवें पडे रिगलोलो ना. आपल्या पडे जो लोक म्हजे भाशेन पवित्र ना. रिगलोलो ना म्हळ्यार कितें तूं आनी जेजू तुजे भितर आसपाचो. जेजू आसता तूं पयलो पवित्र आत्मा येवपाचो. पवित्र आत्मा येता जाल्यार तूं पवित्र जावपाचो. जेजू येतरी सर्गीचो बाप येतलो आनी म्हणटाय बरयलो आहा बायबलाचेर आय एम अ होली टेंपल ऑफ गॉड. दर एक पवित्र कातोलीक देव तेंपल. बेस्ते कातोलीक न्ही. बेस्त्या कातोलिकां भितर देंवचार आहाय कितुले हजारांनी एक आनी दोन न्ही. चोय बायबलाचेर वचून चोय दोळे उगडय. जेजून कितू देंवचार दुकरांचे सोडटे चोय. त्या 2000 वर्स फुडें आनी आतां टॅक्नॉलॉजी हें तें हेतू जालां पात कितू वाडले न्ही चोय नाका आसलो कायदे येयले. तर जो मनीस जेजू सवें रिगलोलो आहात तो आनी म्हणटा जेजू ओदीक फळां दितलो. म्हणटच तो मनीस बरीं कामां करीत वयतलो. तूं जेजूचें सवें रिगोवन रावलो जाल्यार म्हण कितें तूं पवित्र जालो जाल्यार जेजू तुजे भितर आहात म्हणटच तूं जेजूचें सवें रिगलोलो आहा देवाचें सवें बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी
नितळ जाल्यात. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतलो. जेजू म्हणटा, जो मनीस पवित्र जाला तो नितळ जाला आपल्या गेलो बायबलाचून. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेळटरीच हांव नितळ जालो 5 म्हयने जाले. नितळ जाल्यात. चुया जेजू कितें उलयता चुया हिंगा. नितळ जावप ना कितें पवित्र जावप. नाजाल्यार तुका तो रोप धुवन कितें फायदो आहात. तूं वॉशिंग मशिना रोप घाता तो नितळ जायना जाल्यार कित्याक धुवपा जावो रोप. कुसपुऱ्यांक घालपाचो ना जाल्यार. वॉशिंग मशिना उपयोग कितें. रोप आमकां कपडे नितळ करून दिवपाचेत. ते भाशेन जेजू म्हणटा आपणाचे वरवीं आपल्यागेले तुमी मानून सोजमणी घेवन आपल्याच्या उतराची तुमी नितळ जाल्यात. नितळ जावप ना पवित्र जावप. बेस्ते कातोलीक न्ही. तुमी तें आपल्या लायन घेवचाय. आपण मिसा वयता उतर आयकोता आपण नितळ जालो म्हूण ना. नितळ जावप आनी बेश्टें आयकोन हे कानांतल्यान त्या कानांतल्यान सोडप तें कोता येयना. तुमकां सांगिलां एक बायलेन 30 पाटी कावर टू कावर स्टार्ट टू एंड म्हणटाय तेका. बायबल वाचिलो आनी तें कॅन्सर जालें. 30 पाटी बायबल वाचून. तुमी कितू पाटी वाचिला. तूं बेस्तो मिसा वयता आनी तूं हें आपल्या लायन घेता आपूण नितळ जालो. जेजून म्हणलां हांव तुमचे लागीं उलयलां तें उतरां वरवीं तुमी नितळ जालीं. नितळ जाता तुमकां दुयेंस खंय जाताय. दुयेंस म्हळ्यार कितें नितळू. तुगे घरा बी लोफडे हें दुस्मान काय हें तें चलता तें नितळू. तुमी एका तेका दांबू आनी सोकला उडोवपा आनीक तेजे पाड घालपा भोंवताय तें नितळू. आनीक मागीर तुमी आपल्या लायन घेता हें जेजून आपल्या म्हणलां तुमी मिसाक वयतात आनी तुमचे लागीं तुमी आयकलां तें म्हजें उतरा वरवीं तुमी नितळ जालीं. हेका म्हणटा बायबलाची सोजमणी सारकी पवित्र आत्म्या बरोवन दिलोल्या मनशान दुसऱ्यांक दिली जाल्यार दुसरो मनीस पवित्र जाता. हांव जाल ते भाशेन. तर आमी हे देवाचे भाशेन कुलवाडी जावपा जाय. स्वर्गीचो बाप कुलवाडी म्हणटा जेजू. स्वर्गीचो बाप कोण पवित्र. तर आमी तर कातोलीक तो कुलवाडी जाता जाल्यार आमी पवित्र जावपा जाय पयले. आमी तर दुसऱ्यांक तर मारोग दाखयतले दुसऱ्यांक बरें जिवीत आमी दिवपा तर वावुरतले जाल्यार आमी पयलीं पवित्र जावपा जाय. स्वर्गीच्या बापा भाशेन आमी पवित्र आसपा जाय. कुलवाडी जावपा जाय आमी तेजे भाशेनूय. तुमी हें तें सगळें घेताय आनी मागीर लास्टाक म्हणटाय रानिको गोबर आसोताय. रानी कडेन गोबर आसोता म्हणटाय ते. म्हणटच कितें घोराब्यां वायट दुस्मानकाय झगडीं दुयेंसां पेस पिडा कोश भिकारीपण हें आसोता म्हणटाय ते जिवितां. हें देंवसरागे जिवितां आसोतात. हे कातोलीक पळय कांतारां हे ते घोडपी आनी तियात्र घोडपी बरोयनार डायरेक्टर पळय म्हणटाय तेच. क्रिस्तांव मोना तूं हो सगलो कचरो ही सगळें वीख बोत्ताय. हिंगा जोण एकलो कातोलीक कुलवाडी जावपाचो देवाचे भाशेन. आमी दुसऱ्यांक शिकोवपा जाय. हो बायबल पळय आहा तो आमी लोकांक उगटापो कोन्न दाखोवपाचो. कित कोन्न तेजो उपयोग जाता तो. जेजू कित कोन्न जिवंतपणी आहा तो हिंगा संवसारांत. रोचनार देव न्हिदोंक ना म्हणटाय तुमी. देव न्हिदलो ना पूण तुमी कितें केलां. तुमी न्हिदपाचें. तुमी हिंगा वायट जिवीत करीत भोंवपाचें. देवाचे भाशेन आमी पवित्र जायन आमी सगळ्यां पळय कितें वायट आहा तें नपयत करपाचें संवसारांतले आमगे कायदे तो. जो पळय लोक वायट कोता तेका आमी बायबलाची सोजमण दिवपा जाय. तो लोक आमकां जेन्ना मेळटा तो लोक त्रासांनी पडटा त्या वखदार आमी तो सोयेक घेवन आमी बायबलाचो हे जेजूगेल्या जिवा उतराचो आमी जिव्या उतराचो आमी उपयोग करपाचो. आनी तांकां सांगपा जाय भिनाकाय. जेजूगेलीं सारकीं मेन उतरां. डू नॉट बी अफ्रेड. पीस बी विथ यू. जो लोक म्हणटा पासियेंस काबार जालां म्हणटा तो गेलो लोक इस्क्रेप. ती जाली मोनजात. पासियेंस काबार जावप म्हळ्यार मोनजात. मागीर पासियेंस काबार जावन कितें कोताय खबर ना म्हाजी. कोण कोपा लागताय म्हाजी कोण घरां
बायल घोवा बुडयता, बायले बुडयता एक एक घरां. थोड्या घरांनी बायल घोवा मारताय, थोड्या घरांनी दादुले बायले मारताय. हें नितळूत. हें कातोलीकपण हेसोलें. कोचरो जाला कोचरो. सुकेलो पालो म्हणटा तो जेजूत. उज्यांत घालून लासपाचो. सगळे इफेर्न वचपाचेत. सुको पालो जाला कातोलीकपण आतां. तेका लागून आमकां कुलवाडी जायत. वावराडी जायत. कुलवाडी वावराडी म्हळ्यार एकूय. तुवें हाडून रोवपा जाय तें वावराडीत. दुसऱ्याच्या काळजांत तेंगेले जिवितांत तेंगेले मोनांत तुवें घालपा जाय हें उतर सुडोवन. तेन्ना तें उतर जिव्यांक उतर जाता. ते मनशा जेन्ना हें उतर उजार करपाक पडटा दिसपट्या जिवितांत तेन्ना तें जिवें जाता. म्हजें सवें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. कितें म्हूण जेजू आमी रिगून रावपा जाय म्हणून आमी पवित्र जावपा जाय पयलें. देव हो जेजू हो पवित्र आमकां फोर्स कोना. आमी ह्या संवसारांत जाण एकलो मनीस देवाचे भाशेन जियेता. म्हाका अधिकार आहा मुगेलें जिवीत जायते भाशेन जियेवपाक. जाण एकलो राजा आपल्यागेल्या जिविताचो. माय शीप माय ऑर्डर म्हणटाय. ही कूड मुगेली संवसारांत. म्हाका ही कूड जायते भाशेन नेटोवपाक आनी उजार करपाक मोकोडे पावर आहात. दुसऱ्याच्या ना म्हाका चलोवपा जायना. तेका स्लेवरी म्हणटाय. तो देवा भाशेन ना. तो किंग ऑफ द किंग्स न्ही. तो हेगेली वाण राजागेली वाण स्लेव्स म्हळ्यार वाण पांयाची. आतां मोचे म्हणटाय तेदो वाण आसल्यो. आतां थोडे मोचे बूट गांबूट आनी कितें केसो स्कींग शूज आनी कितें कितें येयलां. पूण धर तूं एकूच तें. तर हें जावन आसा देंवसरा गेलें. आमकां देवान उगटेपण मेकळेपण सोंपेपण सगळें आमकां दिलां देवान. तूं तर पवित्र जालो सोंप्या जाता तुजें जिवीत सोंपेपण येता तुका सारकें. ना तुगे दुसरे ब्रादर आहाय ते म्हटल्यार आमगे जिवीत कोश्टाचें. आज एकल्यान म्हाका ब्रादरागे धाडलें. तो म्हणटा जिवीत कोश्टाचें जिवीत कोश्ट आमी जिवितांत घेवन भोंवपाचें. वीट येता सो ब्रादरांची. कित्याक शिकयताय मनशान तें लोक बाळ तें डेली वर्ड म्हूण धाडटाय सगळें. वीक ओंपताय घाताय त्या लोकांगे मोनां. ब्रादर प्रिचर म्हणटाय व्हडलीं नांवां व्हडलीं हें बरयतायत. नियाळ बरयताय जेजूगे उतरांचे केसोलो. मनशां भिवोवपाचो. त्रास कोश्ट घेवन चलपा जाय म्हणटो जिवितांत. हेंका मागीर लोक घाराको रोजार करूंक आपयता. ना जाल्यार मागीर तेंचे बोली वयता. मागीर कावन्सिलिंगा वयता. हें कितें? हेसो चलोलो आमगे कातोलीक धर्मा. दुसरें होंडा उडोवपाचेत. ते पवित्र नाय आनी हे दुसऱ्या शिकोवपाक भोंवताय सगळें रोंग. हेका लागून आमगे कातोलीक धर्म हेका लागून असो हाला पळटो आतां. हे सगळे टॉम डिक एंड हॅरी येयले. आपण ब्रादर आपण प्रिचर म्हणटा पयशे करपा खबऱ्यो रॅकीट. हें आमकां सोंपेपण आहा तेका लागून आमकां जेजू कितें म्हणटा म्हजें सवें रिगून रावात. कितें आमी पवित्र जावपाचें आमी आपणावन घेवपाचो पवित्र आत्म्याक. वायट जिवीत सोडून. आनीक मागीर चोय 4 नंबर 4 वळ. म्हजें सवें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. आमको आहा डिसिजन. जेजूक आमचें सवें दवरपाचो वो धाडावपाचो तें मोको आहा. जाण एक कातोलिकाको आहा. जेजूक तूं रिगून रावतलो जाल्यारच जेजू तुका रिगून रावतलो म्हणून जेजून हें चोय. म्हजें सवें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. जॉन 15:4. जसो एक फांटो दाख वेलींत रिगून रावल्ल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंगेन फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हिंगा जेजू आमकां कितें सांगता तुमी तर देवाच्या उतराच्या
देवाच्या मादामेताच्या पोरमोणे और मादून चलो न्हय जाल्यार तुमच्यान म्हणटा तो फळां दिवंक जायनात. फळां दिवंक जायनात म्हणटा तेजें उरफाटें कितें? उरफाटें म्हळ्यार तें झाड कित्याकूच उपकारो ना बोगोय मारून जोडवाक उज करपाचो, जोडवा जोडपाचें, तेजें आनी कांय ना. एक माडा देखून कीड पडलो कितें पडलें माडा कांय जायना. त्याक म्हाजी मात्ताय आश कोताय कामी कोताय कित्याक तेज्यान फळ मेळना, तो फळ दिवपाक शकना. तर जेजू म्हणटा रिगून रावले शिवाय जे परी एक रुखाचो खांदो रुखाचो कातोलो जाल्यार ताका फळां दिवपाक जायना, तो मेलो. तेच भाशेन जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या सोब्यान रिगून रावनाय जाल्यार आमच्यान आमच्या बोळान आमचे कुडीन आमच्या चिंतनांनी म्हणटा जेजू कांय फळां दिवंक जायनात. फळ म्हळ्यार कितें? फळ म्हळ्यार एक तुजो बरो गूण तुका आनीक जिवीत फुडें व्हरपाक तुका आदार कोत्ता, उर्बा हाडटा, आनंद येता तुका. तर हो आनंद आमी दुसऱ्यांक दिवपाचो. तशेंच तुमी म्हजे सोव्यान रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. आमच्या जिवितांत जेजू म्हणटा कांय बरें जावपाचें ना. फळां म्हळ्यार कितें? तुगेल्यो कोन्यो वेव्हार आनीक आनंद भरीत जिवीत हें आमकां मेळपाचें ना. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सोब्यान रिगून रावनाय जाल्यार. म्हजे सोब्यान रिगून रावनाय म्हळ्यार कितें? आतां एक हांदो जेजून वयर म्हणटा अशें करून कातोलो म्हळ्यार कितें सेपरात जालो, ताका कनेक्शन सप्लाय कांय ना, तो सारको 24/7 रुखाकू आसपाचो. रुखा सेपरेट केलो जाल्यार तो गेलो. ते भाशेन जेजू म्हणटा तुमी तर एक जिविताची घोळी म्हाका रिगून रावाय. रिगून रावाय कितें करून जेजून एग्जाम्पल दिला. हांव आनी मुगे कांय सांगना तुमकां. रिगून रावाय म्हळ्यार एक दाखवेल आनीक तेजे फांटे. झाडाचो खांदो कातलो जाल्यार तो रिगून ना, तो कातून भायर मारलो अशें करून. तर जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सोयशिल्ले दोशी जाय नाकात, सेपरात जाय नाकात. कातून पळय आमी रुखाचो खांदो कातून सेपरात कोताय, भायर मारताय सेपरात जाय नाका म्हणटाय जेजू. म्हाका चिटकून राव आनीक रिगून राव. तर तुमी तर हेंच केलें जाल्यार तुमच्यान फळां दिवंक जातलीं, ना जाल्यार तुमच्यान फळां दिवंक जायनात. फळां म्हळ्यार कितें? कितें बरेंपण. रुखाचें फळ म्हळ्यार कितें? तें मनशाक बऱ्या पडटा, फायदो जाता, विटामीन मेळटा, एनर्जी मेळटा. आनीक आतां म्हणटा ते विटामीन सी चड घेयाय कोवीड-19 लागून. विटामीन सी चड फ्रुटांनी आहा सगल्या. लिंबो, ग्रेप्स आनी ह्यो त्यो फ्रुटांनी आहा. ऑरेंज, पायनएपल हें आहाय म्हणटाय चड. कोवीड जायना. विटामीन सी हाय आहा तुगेली. तर फळां मनशाक एक वखद जेवण म्हळ्यार एक वखद मनशाक. वखद, बळ सगळें एनर्जी सगळी आहा तितून. तुका भायलें पिलना एनर्जी बूस्ट ऑर कितें ती ड्रिंक येयल्या ती केसो बूस्ट म्हणटाय ती कॉलेजी भुरगीं पिताय ती, तें सगळें कॅन्सराक. ती सगळीं ड्रिंक पळयल्या ती कॅन्सराची एनर्जी ड्रिंक्स म्हणटाय ती. तितून सगळो नशा आहा. ते आमी कातोलिकां न्ही ती एनर्जी ड्रिंक. तुमगे भुरगीं कोण पिताय जाल्यार आयज बंद कोराय तेंकां. तर आमकां जेजू म्हणटा कांय फळां एनर्जी कसली आमकां येवपाची ना. तुमी म्हाका चिटकून नाय जाल्यार तुमकां कॅन्सर येतोलें. हें तूं भायल तर मुगे तर एनर्जी तुमकां तर नाका जाल्यार ही दुसरी पड तुमी खाताय पिताय तें सगळें तेका जंक फूड म्हणटाय. तें सगळें तुमकां कॅन्सर दिवपाचें. तर हें जंक फूड हांवें तुका कॅन्सर,
डायबेटीस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मागीर तेजे वयल्यान म्हाजी किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, मागीर फातोर, हें सगळें जावप म्हाजी जंक फुडाचेर. सगळें येता तितून A to Z वस्तू येताय जंक फूड. जें तूं पळय रांदून आण, रांदून जेयना तेका जंक फूड म्हणटाय. तर जेजू म्हणटा तुमी कांयच फळां दिवंक पावपाचें न्हय. तुमी हें सगळें एकलोप दोतले. सगळी पळय खोट्यो वस्त आहाय, नशा, ड्रग्स सगळें खोटेपण आहा, तेका लोप दोतले. तुमी कांय फळां दिवंक पावपाचें न्हय. तुजे जिविताच्या चेर नदर मारून जिविताच्या तुज्या चालीक पळोवन कोणाक कांय फायदो जावपाचो ना. तूं कांय फळ दिवपा ना. आतां हें रुखां पळय फळ जाताय ती सगळ्या मनशाक कुडीक फायद्या पडटाय जियोवपाक. आनीक तूं तर जेजू म्हणटा आपल्याक तो रिगून रावना, तूं कांय फळां दिवपाचो ना. तुजें जिवीत कोणाक फायद्याक जावपाचें ना. 5 हांव दाखवेल तुमी फांटे. जे कोण म्हजें सोबें रिगून रावतात आनीक जांचें सोबें हांव रिगून रावतां तीं सुबां फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. बरे भाशेन जेजू एशी तेशी गुणायन सांगता बरें कोन्न इस्कुटायन सांगिलां सारकें. 1 2 3 4 5 पावले आमी आतां वेर्स आनी व्हडले वेर्स ते. सारकी सोजमणी जेजू तांकां बरी करून दिता सारकी बसोयन. हांव दाखवेल तुमी फांटे. फांटे म्हळ्यार हांदी म्हणटाय आमी. तर जीं कोण म्हजे सोबें रिगून रावतात आनीक जांचे सोबें हांव रिगून रावतां. तर एक फांटो म्हळ्यार एक हांद म्हळ्यार कितें? हांद्याची सापलाय तेका वयतात रुखाक. आनीक तेज्या रुखाच्या सापोर्टान हांदो फ्रूट दिता. दोगांकूय गरज आहा. एक तो रुखा मूड आहा तेज्या फ्रूट दिवपा जाय न्हय. तर रुखां हांद्याची गरज फांट्यांची. तर फांटे रूख पडे मुडासान पडे कितें विटामीन आपल्याक दिता तें घेवन फळ दिताय. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका चिटकून रावले जाल्यार हांव तुमकां सगळें बरें दितलो. हांव रिगून रावतलों. म्हणटच हांव तुका सगळें पास करतलों. तूं तर म्हाका चिटकोन रावले जाल्यार मुगे सगळी सप्लाय तुका मेळटली. इन एबंडन्स प्रॉमीस केली ती बायबलाची चुयाय मान. आय एम कम टू गिव लायफ एंड लायफ इन एबंडन्स. पूर्ण पोरीन जिवीत दिवपा आयलो सारकें. सगळें भरपूर भरोन वतोन माप. तीं सुबान फळां दितलीं. जरी तर आमी चिटकून रावलीं जाल्यार सुबान फळां दितलीं. सारकें चड. आमच्या ह्या उतराचेर देव आमगेलें काम करून दितलो लोकांक. लोकां हातूंत कितें प्रवचनाची सोजमणी दिता. लोकांक ती सोजमणी वचोन लोकांगेलें वायट जिवीत आहा तेका कन्विक्ट करतली. कन्विक्ट म्हळ्यार कितें? कन्विक्ट म्हळ्यार तुका शिटकावणी दितली. आनी कंडेम म्हळ्यार कितें? देंवचार तूं कंडेम करता. कंडेम म्हळ्यार फॉर्मण मारप. वो तूं हें केलां तें केलां तूं गुन्यांवकारी, तूं अपराधी अशें म्हणटा देंवचार. तेका लागून तूं आतां देवा सरशिल्लो पयस जाव. तूं ऑलरेडी पातकां पडलो. आतां न्ही तुका देव आनी बोगले घेवपा ना. तूं हें पातक केलां तें पातक केलां अशें करून तुका देंवचार थिंगा आडायन दवरता. पूण कन्विक्ट म्हळ्यार कितें? कन्विक्ट म्हळ्यार तुका पवित्र आत्मो तुका दाखयता चोय तूं ही चूक केल्या. तूं आतां जेजू बोल्यो यो तुका जेजून ऑलरेडी फुरसार सगळो आपल्याचे मार घेवन पॅशन ऑफ क्रायस्ट कोन्न फुरसार मेलो आनीक पुनर्जीवन जावन तुका नवें जिवीत दिलां. तर हें सगळें वायट तूं पळय कोता तें सोड. हें मुगेलें उतर. हांव तुजे कडेन उलयतां पवित्र आत्मो. तुका पळय जेजून तुजे पासत केलां तें सगळें तूं भोग येता बरें. तो आपल्याचे घेवन मेलो. तुगे सगळें वायट सोड आनीक बरें जिवीत तूं आतां तुजें कर. नवसर जिवीत आनीक पवित्र जाव. मागीर कितें म्हणटा जेजू? कित्याक म्हज्या विरें तुमच्यान कांयच करूंक जायना. तर हिंगा लोक पळय जेजू देव म्हणटा तें खूंय बरयलां तें दाखय म्हणटात. वचो आनीक एक वेर्स मेळ्ळा आमकां. म्हजे विरें तुमच्यान कांयच करूंक जायना. देव नासतना मनशाच्यान कांयच करूंक जायना. आनी हुंच देव जेजू. तर जेजू पळय कोण देव म्हणून मानना जाल्यार तेंच्यान कांयच करूंक जायना. सारकें सोंपें.
तुमकां गोडी लोक विचारीत तुमकोडे तुमगे धर्मा आनी आमगे धर्मा मदीं कितें डिफरन्स आहा काय म्हणून तुमी म्हाजी ही वड सांगाय. जेजूचे विणे, जेजूचे विरेत, जेजूचे बगैर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी हें कोणा कडेन पवित्र कातोलीक दुसरे कातोलीक हांव कांय करूंक जायना कित्याक ते रिगून नाय. दुसरो पडे सगलो पडे कातोलीक आहा लूक वो म्हणटाय तो मोव जालोलो ते कडेन कांयच करूंक जायना. म्हणटच ते जेजूचे सवें ते दाखवेलीचे फांट्याचे भाशेन रिगून नाय. ते आपल्याचेच वस्तूंगेन आपल्याचो संसार जिवीत ते जियोवपाक करताय. पूण जेजू म्हणटा म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. ही सारकी एक बरी वळ आमकां कातोलिकांक बेगीन जाता तितू बेगीन पवित्र करपाक ही वळ आमकां आदार करता. म्हज्या मनांत ही जायती ते गुंठाली ही वळ पवित्र जायच न्ही पयलो. 2-3 वर्सां ही वळ गुंताली म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणून. बरी सारकी ही जेजू सोजमणी सारकी उक्ती करून दितात. पूण जे मेरेन तुकोडे पवित्र आत्मो नासलेलो तर तुका प्रवचन शिकोवपाचो तर तुका मनीस मेळना जाल्यार भोव आगवड पवित्र जावपाक. तेका लागून जेजून शिसांक सांगाता घेयले की आपण हें कोश्ट सगळें घेवन आपण एक दीस मोडटलो आनीक नवें जिवीत हांव सगल्यांक दितलो तर हे मुखार शिकोवपाक आपल्यागेलो एग्जाम्पल चोयन. पूण आतां खूंय नाजाल्यार खूंय तें सगळें सांडोलें. आतां आमच्या कातोलिका मदीं तें ना. इतूली 2000 वर्सां गेलीं म्हणटच तें वाटेर कोणें तें सोडून दिलें. जी जेजू चाल चलताली ती चाल मोदें सांडोली हुंचकळेत आनी आज ती म्हाका मेवल्या 5 म्हयने जाले. तर आमी ही आतां चाल जेजू गेली चाल जेजू चलोलो तो रस्तो आमी पोत्तून चलया आतां. कित्याक जेजून म्हणलां म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. तूं पवित्र ना जाल्यार तुज्यान कांयच करूंक जायना कित्याक तुजे भितर जेजू ना. कित्याक तुवें जेजूक मानून घेयलोलो ना. तूं जेजूक रिगोन रावलोलो ना. तूं पवित्र ना. पवित्र आहा त्या मनशाच्या भितर पवित्र आत्मो येता आनीक मागीर जेजून म्हणलां आपण तुजे आनीक बाप तुजे भितर येवन रावतलो म्हणल्यार जेजू आतां तुका रिगून आनी तूं जेजू दोगोय एकामेकाक रिगून आहा. जेजू तुजे भितर आहा. सिंपल सारकें सादें. तर हें मानयाय आनीक फटफट करून मुगे डिस्क्रिप्शन वचाय आनी तें वाचाय आनीक चोयाय कितुलें सोंपें तें पवित्र जावपाक कांय करपा नाका. सारकी ही ब्लँक चॅक दिता तेश कोन हांव तुमकां ब्लँक चॅक दिता सारकी आयज सावन पवित्र जावय आनी जायतें बरेंपण हाय मागीर जिवीत भोव ब्लँक चॅक. पवित्र जावप म्हळ्यार ब्लँक चॅक. सारकें जिवीत सारकें भरपूर ब्लँक चॅक म्हळ्यार कितें तुका जाय तितू एमावंट बरयत. हें आमी सारकें घोट मोतीन दवरपा जाय. जेजूचे विरेत आमच्यान कांयच करपाक जायना म्हणटच हांव पवित्र जावपा जावो ना जाल्यार तुका जिवितांत कांय बरें ना. सो म्हजे सवें रिगून रावनात तीं एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकीं सुकतात. असले फांटे जमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. सारकें इफेर्नाचें पिक्चर हें चोय. हें वाचिता आसतना इफेर्न सारकें दोळ्यांको येता. असले फांटे जमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. लुसिफेरा जेजून म्हणलो हो तुका आयज सावन इफेर्न हो तुगेलो संवसार इफेर्न आनी ताका लुसिफेराक जेजून उज्यांत शेवटिलो हें सेम उतर तें उज्यांत उडयतात. उज्यांत उडयलो लुसिफेराक कित्याक तो देवाचेर आड येयलो. देवाक तो कंपिटिशन मारपाक वतालो. ते भाशेन आमगेले गोंयकार सगळे कंपिटिशनां बुडलेले आहाय आनीक तांकां मागीर ही लायन उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. गोंयकार कातोलीक जे युट्यूबाचेर पळय कंपिटिशनां लागल्याय तांकां होचोय हो आन्सर. तेजे भायर सगळे चालते जिवितां पळय गोंयकार 99.9%
वचो हो आन्सर 1% धरया 1% न्ही 0.009% धरया एक उदकां धरया एक थेंब म्हणटा तेश कोन्न तर सगळ्यांक गेलो गोंयकारांक गेलो कातोलिकांक गेलो हिसाबाचो हो जालो आहा कित्याक आमी जेजूक चिटकोन रिगून रावलोले न्हय तेका लागून आमच्यान कांय करपा जायना चोयले तुमी एक अडचण येयली व्हडलो घरां बोवाळ एक मरण जालें स्वता संवसार काबार आयसान आदी मोन्नाको चोवपा जालो तुमी केसो शो जाता तो रोडो मुनीस हाडटाले भाड्याचे पयशे दीन मोन्नाचेर तेजे भायर दुसरी गांवांनी म्हण तूं कोण रोडटालीं तेंग्यांनी बोब चोवपाचीच सारकी जिती आहाय तेंका तो मेल तेणें रचलोलीं दिसताय सारकीं आनी आमगे रुचणार मेलो एश को सारकीं रोडटाय तें आतां आमी कितें करपाचें आनी ती म्हाजी कांय वर्सांनी मागीर तीं मेली आसतलीं धर तूं 10, 20, 30, 40 वर्सांनी तीं मेली आसतलीं खंय गेलीं फेरना गेलीं कितें फायदो रोडो न्हू ओर्थ जिविताचो ओर्थ खबर आहा गोंयकारांकू जिवीत म्हळ्यार सारकें मनजाती भाशेन केलां गोंयकारांनी वारी मात तेशें सूप दोत्ताय आदीं लोक शेतां काम करतालो तेंका खबर आहा डायलॉग कितें ती तुका फायद्या पडटा ते भाशेन तुगेलें तोंड उलयता ते भाशेन तूं लोकां कडेन वेव्हार दवरता तुका पड फायदो आहा त्या लोकांक तूं बरो रावता कोण गरीब आहाय तेंका सगळीं सोडून दिताय एक म्हणटाय वार मात तेशें सूप दोत्ताय मो हेसो जालो आमगे गोंयकारांगेलो वेपार आनी ह्यो सगल्यो डायलॉगो मागीर बऱ्यो करून घालन मागीर तेंचो तियात्र आनी कांतर घडटाय आनी लोकां गेलो मागीर टायम पेड्ड्यार कोताय लोक म्हणटाय कितें हो डायलॉग मात्र कितें हें मात्र कॉमेडी कोता आनी कितें कांतर घडटो रायमींग कितें रे तेगेलें सारकें हिंगा काबार जालां कातोलिकांगे जिवीत गोंयच्या आतां कार्नोवाल येता कार्नोवाल इगोजी माथ्यान सांगलोलो कांय वर्सां फाटीं 15-20 वर्सां जालीं बंद करया मो पूण आमी कातोलिकांनी नाका आमकां जावो कार्नोवाल इगोजेचे आड गेलेत ते कातोलीक आतां जियेताय ते इगोजेचे आड गेल्ले ते इगोजीन सर्क्युलर काडलोलें बंद करया मो आमकां नाका मो कातोलीक लोकां गेलो कार्नोवाल न्ही म्हणोन हें देंवसरागे मो सगलें आनी देंवसरागे तें सारकें खबर तीत आमकां नाचप आजप म्हणटा सगळें देंवसरागे गेलें तें आमी कातोलिकां न्ही तें हो कार्नोवाल पड गोंय आहा तो बंद जावपाचो गॅरंटेड सारको पूण आमी जाता तो बंद जातालो पूण कातोलिकांनी आमकां जाय मो सांगिल्लें इगोजी सांगिल्लें कोणें मांडून घेवूं ना आनीक तो लोक आतां कितको मेलतो चुयाय तुमी आतां तो कोवीड जायन मोत्ता जो लोक आमकां कार्नोवाल जाय म्हणटालो तो आतां कोवीड जायन मोत्ता वचयत आनीक कितले मन गेले एक्सिडेंट जायन चोयले तुमी कितू लोक मेलतो आतां 10-15 वर्सां कार्नोवाल जाय म्हणटाले ते मेले तर आमकां जेजू म्हणटा आपल्या रिगून रावाय हे कार्नोवाला नाका तियात्रा नाका हेळां नाका आनीक कोण पिक्चरां नाका ते कॉमेडी नाका आपल्या रिगून रावाय म्हणटा जेजू आमगेलो गेलो हुंय तें आमी चिंतपा जाय आमी जेजू हुंय सांडिल्लो तो आमी रिगून नाय जेजूक मातशें पूण हें आमगेलें व्हडलें प्रॉब्लेम गोंयकारांगेलें आमी आमकां हुंयच्यान संवसारांतली खुशालकाय कोणा वर दाखोवपाचें कोणा नेट दाखोवपाचो कोणा किंग मोमो जालो म्हूण दाखोवपाचो आपण कार्नोवालां पाट गेलो मो लोकां दिश पडपाचें दाखोवपाचें आमगे भुरगीं पाट घेताय मो कार्नोवालां दाखोवपाचें आमी हो फ्लोट घायल मो लोकां दाखोवपाचें आमगे गोंयकारांगे कातोलिकांगे स्वभाव चोय सोबे माजार तीं लोकां कितको दाखयताय तीं चोय हें सगलें देंवसरा गेलें तर एसोले कोण पडे हितून जमातीन आट घेता ते काबार फिनीश हें आमकां कातोलिकां न्ही हो गोंयचो कार्नोवाल बी म्हणटाय तो गोंयचे कातोलिकांगे न्ही तो पवित्र कातोलिकां गेलें काम जावन आसा जेजूचें प्रवचन करपाचें आनीक तेजी सोजमणी दिवपाची कातोलीक आहाय तांकां आनी पवित्र करपाचें हें आमगेलें गोंयच्या कातोलिकां गेलें काम तो हुंच्या संवसारा हुंच्या कोणशा आसूं तो आमकां संवसाराच्यो राठीव आमकां नाकाय जो मनीस संवसाराच्यो राठीव आपल्याचे घेता तो इफेर ना वचपाचो कित्याक तुवें जेन्ना तुगेलें
राठीचें तुवें तुगेलें मोतीर घेयलें भार राठीचो संवसारा राठींचो हेजो तेजो सगळे मौजेचो भार तुवें तकलेर घेयलो जाल्यार तुका देंवसरान फिनीश काबार केलो. तुका आनी मागीर पोत्तून येवपा सारकें भोव आगवड. तर तुमकां सोयेग आहा आतां मुगेलें ही सोजमणी तुमकां मेळ्ळ्या आतां हो सोयेग आनीक सोडनाकाय. इगोज मातेन ट्राय केलो कार्नवाल बंद करूं. आतां हांव सांगो तुमकां आतां हें पवित्र आत्म्याचे पडे शिकवणी आहा. पवित्र आत्मा तुमकां उलयता तें आयकोन कार्नवाल बंद करूं नाका गोंयांत. हें देंवसरा गेलें आमगेल्या भुरग्यांक होंडा उडोवपाचें वायट रस्त्यार ड्रग्सां हिंगा थिंगा पावोवपाचें तुमी जाणाय कार्नवाला कितें चलत तें. तर सगळ्या लोकांनी आतां शाटूक जावचें आनीक एक देंवसाराक सारको हाराया आमी भायर उडया गोंयचो नाका. कातोलीक मनशाच्या जिवितांत देंवचार आमकां नाका. कातोलीक जिवीत म्हळ्यार जेजूक रिगोवन रावपाचें रिगोवन. म्हणटच तुज्यान एक सेकंड तूं भायर येयलो तेन्ना एक्सिडेंट जावन तुज्यान मरपाक शकता तूं. रिगोवन रावप म्हळ्यार एक पाटी हात कातलो काबार. चिंत्याय तुमी रिगोवन रावप म्हळ्यार कितें तें. जेजून एग्जांपल दिला वचोय हांव दिना. दाखवेल आनीक ताचे फांटे हांदे चिटकून रावप म्हळ्यार तूं सदांकाल आसपा जायो 100%. एक पाटी कट केलो गेलो तुजें सांगो जायना. तूं मातशें तुगेलो बावाट हालोलो वो कोणागे आयकोन तें मांडून गेलें जाल्यार तुगे विकेट थिंगा पडपाक शकता. कांय गॅरंटी ना. हेका लागून तुमकां सारकें रेड अलर्ट हाय वॉर्निंग सदां सांगत तुमकां हांव. जात तितूलें बेगीन हें सगळें सोडय. हें आमकां गोंयच्या कातोलिकांक नाका. हो आमच्या कातोलीक धर्माचेर एक काळो दाग. गोंयचे कातोलीक हो कार्नवाल कोताय म्हणून लोकांक संवसारा तोरी सारकें फामाद जालें जाल्यार काळो दाग कातोलिकांचेर. आमी हो बॅन करपाचो. कार्नवाल आहा तो बॅन कोन्न बॉयकॉट कोन्न तो बंद करपाचो. आमी कातोलिकां नाका म्हणून गोंयच्या कातोलिकां नाका. एक कातोलिकांनी तूं भाग घेवपाची रिपोणा ह्या कार्नवालांत गोंयच्या. कित्याक हो जेजूचेर सारको हें विरुद्ध आहा सारको जेजूचेर. जेजूचे शिकवणेचेर विरुद्ध. कातोलीक इगोर्जेचेर विरुद्ध. इगोज कार्नवाला केन्नाच आपल्यागेलो सांगात दिना कार्नवाल कोरया म्हणून ना विरुद्ध. असले फांटे जोमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. तर तुका तर बरें जिवीत सारपा जाय संवसारांत बरें जिवीत सारपा जाय. ही सगळीं नाटकामां आडकामां सोडय. ही मस्ती ही मजा आमकां नाका. कातोलिकां नाका ती. कातोलिकां जेजून सांगिलां सुबान बरी जिवीत तुमकां दितलो एबांडन्स. आनीक बायबलाचे वळ देखून आहा आमकां जाय तें देवाक पयलीं खबर आहा म्हणून. तर देव आमकां तें सगळें दितलो आमकां जाय तें. हो कार्नवाल केलो आनी तें केलें म्हण आमकां कांय मेळपाचें ना. जेजून सांगिलां फळां कांय नाय आमकां. कित्याक जो रिगोवन रावना तेगे जिवितांत कांय बरें जायना. आमी भुरग्यांक धुकलून बसीच्या पोंदा उडयतायत जाण जायन. इगोज मातेन देखून आमकां सांगलोलें आमकां नाका फ्लोट. जाण जायन आमी हो बंद केलो ना केसोय कातोलिकांनी. तेका साथ दिलो सांगात दिलो आमकां तो जाय म्हणून. आनी कितें जाय म्हणटा ती मरोन गेली. तेण तो नाका म्हणलो जाल्यार घोडी ती पवित्र जायत आसली घोडी आनी घोडये ती हात देखून जेवपाचें. हितून कसलोच दुबाव ना. पूण जो लोक देवाचेर विरुद्ध वयता देवाचेर आड वयता देवाचेर सोरशिल्लो पयस सरता जो मनीस रिगून ना ताका जेजू कितें म्हणटा उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. म्हणटच फिनीश. तुगेली फकत कूड आहा जितीर. तुगेले जिवितांत बरेंपण कांय ना. आनीक जोण एकल्यागे फामिलींत नदर मारे. पयस वचनाकाय हो कोण जाता तो कोण जाता तेगे जिवितां वचनाकाय तो येसलो तो तेसलो म्हणून. तुमगे जिवितांत नदर मान चोय फामिलीच्या. कोण फामील बरी आहा ती चोय. एक पूण फामील गोंयांत बरी आहा जाल्यार चोय पयलीं दोळे उगोवन. घारां पयलीं नदर मारे. घारां कितें चलो तें चोय. भलायकी चोय. मनशागे वेव्हार चोय. कितू देणी कितू कृपा देवागेली वतात ती चोय घारां. कितू अजापा मिलाग्री कोताय त्यो चोय.
हें सगळें म्हळ्यार जेजून म्हजो मोग करता ताका हें सगळें हें म्हजें शीस म्हणून तुमी कळोन येतले कितें हें सगळें तुमच्या जिवितांत जावपा जाय ही तो सगळ्यो अजापा मिलाग्रो तो तुमगेल्या पवित्र रावन तो जिवितांत जायनाय जेजू म्हणटा हेचो काबार उज्यांत उडोवयाय आनीक लाशाय लासतात काबार म्हळ्यार इफेर्न सारकें सोंपेपणी गेल्यार इफेर्न 15 वोड 7 तुमी म्हजें सगळें रिगून रावशात आनीक म्हजीं उतरां तुमचें सगळें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागतात आनीक तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें आमी केदोना रोजार करपाचें तें जेजून आमकां सांगिलां आनीक हें तर तुमी रोजार केलें जाल्यार तुमकां मागोता तें मेळटलें तुमकां जाय तें मागात ब्लँक चॅक तुका जाय तो एमावंट बरय ब्लँक चॅकीचेर तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें केदोण तुमी म्हजें सगळें रिगून रावशात आमी जेजूगेलें उतर आमी घेवन चलोवलीं आनीक जेजूचे भाशेन आमी वावर केलो जाल्यारच तुमचें सगळें आनीक म्हजीं उतरां तुमचें सगळें रिगून रावतीत जाल्यार जेजूगेलीं उतरां आमचें सगळें रिगून रावप म्हळ्यार कितें आमी तें उतर पाळप तेजो उतराचो फायदो आमी काडपाचो जे पर्यंत जेजून आमकां सांगिलां तें तुमचें सगळें रिगून रावतीत जाल्यार ती बायबल आहा म्हणून आमगे घरा कडेन ती उतरां आमचें सगळें आमगेले वेव्हारांत घालपाक ती आमकां मेळनाय बायबल आहा पूण आमी तेजी सोजमणी काडून तें उतर आमी वेव्हारांत घालनाय तें उतर आमचें सगळें रिगून आसपा जाय आमगेलें काळजां आसपा जाय आनी आमगे तोंडांतल्यान तें भायर येवपा जाय आमी कातोलिकां जल्मा सावन बरीं आहा पूण तीं उतरां आमचें सगळें रिगून रावनाय ती आहाय बायबलाचेर नाजाल्यार हांव रेजिस्टर जालो आहा इगोर्जेन कातोलीक म्हणून जालें तितलें आमी जेजूचें सगळें रिगून रावपा जाय म्हणटा जेजू आनीक म्हजीं उतरां तुमचें सगळें रिगून रावतीत जाल्यार तुमी जाय तें मागात आतां रोजार करपाचें चोय केदोण तूं उतर जेजूगेलें मांदून घेवन तें उतर तुजे भितर रिगून रावपा जाय म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर आसपा जावो आनीक मागीर जेजू आनीक स्वर्गीचो बाप आसता ते आमचें सगळें रिगून आसपा जाय तर तेन्नाच आमगेलें मागणें देव आयकतलो तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें तो रोजार करपाचो हो चोय हो एक आमकां रस्तो दाखयला जेजून रोजार हे भाशेन करपाचें आमी जेन्ना आमी जेजूचे भाशेन पवित्र जायन जेजू आमचे भितर रिगोन आसता आनीक आमी जेजू सगळें रिगोन आसताय तेन्नाच आमगेलें रोजार देवाक पावतलें आनीक तें कितें मागताय तें आमकां जिवितांत घडोवन येतलें पूण आमगेलो कातोलिकांगेलो संबंद जाला दुसरो आमी म्हणटाय कोणागेलें काजार आहा जाल्यार म्हणटाय भिकरां जेवण घालया काजारी जोड्या बरें जातलें मेलें तेचो आत्मो स्वर्गी राज्या वयतलो वो तेंगेले आत्म्या धादोसपण मेळटलें मेलोल्या आनीक मागीर आतां न्ही कितें कोताय आतां न्ही पयस चड जालें म्हूण आतां भिकऱ्यां जेवण घाताय तें घाताय बरें जालें मागीर ओत्या नितांनी दिताय गांवांत नाजाल्यार खूंय लागीं पडे गोरिबां हेंगेलीं जाणटेल्यांगेलीं घरां आहाय तितां निवन दिताय की तेंगेलें मागणें उद्देशी हेंगेलें जिवीत बरें जाता म्हूण काजारी जोड्या गेलें ती तर मागणें आसलीं जाल्यार तें इथं पडपा नासलीं कित्याक तूं जाणटेल्यांगेलें घरांत
आनी तेंगेली मागणी आनी देव आयकतलो कितकोन. हें गोंयकारांनी चिंतिलां, मातशें पळय चिंतिलां. तुमी काजार जाता, बातिजात जाता म्हणून तुमी जेवण ओत्ताय, भिकऱ्यांक घाताय आनीक नाजाल्यार जेवण व्हरून जाणटेल्या गेल्या घरां दितायत. तेंगेली मागणी देव आयकतलो म्हणून तुमगे काजाऱ्या जिविताचेर. इतुलो लोक मागणी कोत्तलो आनी ती मागणी तुमकां पावतली, मेळटली म्हणून. हीं सगलीं फकाणां कातोलिकां गेलीं. हें सगलें उमतें कोळशार उदक. तुमकां खबर ना तूं कोण तो. कातोलीक कोण तो कातोलिकाकूच खबर ना. तो रिती रिवाज हे करूंक उरला संवसारांतुले. तुमगेलें मागणें देव आयकतो म्हणटा दुसऱ्यांगे मागणें तुका कितको लागतलें. तूं मनीस न्ही. तुगे मागणें तुवें करपा जाय. मेलीं तीं गेलीं भिकऱ्यां जेवण घालन कितें कोतायत. मेलोलें पास उगडा साकू. तें तुमच्यान कांय करपा जायना. तुम जिती आहा तेंक कोराय. तुम जिती आहा तेंक सोतायताय. सगळे आख्खे तुका कोण मनीस तुगे कामाचेर हिंगा थिंगा जिती आहाय तेंका तुमी सोतायताय. शेजऱ्यांक घरा कडेन घरां बायल भुरग्यांक सोतायताय. आनी तुमी म्हणटाय भिकऱ्यां जेवण घालया. मेलोल्या ओतम्या सुसेग मेळटलो. तुमी हिंगा देंवसार जालो आहाय आनी तुमी दुसऱ्यांक सुसेग दिवपा भोंवताय. तुमी लोकांगे सुसेग पेड्ड्यार केला. भुरगीं म्हणटाय मामा डाडा बरो न्ही. मामा डाडा म्हणटाय भुरगीं बरीं न्ही. सगळ्यांनी कॅथोलिकान एकामुखार गेलो घरांतल्या वांगड्यांचो संवसार पेड्ड्यार केला. सुसेग पेड्ड्यार केला. आनीक तुमी म्हाजी सुसेग हिंगा थिंगा सोदूं धांवता. हेंगेलीं रोजारां पावतलीं काय, जाणटेल्यागे घरां तूं रोजार पावतलीं काय, हें सगळें मागीर तुमी सोदूं भोंवतायत. तुमचे भितर जेजू म्हणटा सगळें बरेंपण तुगेलें तुज्या तोंडांत आहा, तुगेल्या तोंडांत आहा. तुमकां जाय तें मागात. तूं माग. एक जेवण दीत तो मागतलो, तेका जेवण दीन तेगे ओतम्या सुसेग मेळटलो मेलोलें गेल्या. तुज्यान कांय करूं जायना. तुका माग म्हणटा जेजू. तुमकां जाय तें मागात. तुमकां दुसऱ्याच्या पासत म्हूण बरयलो ना. संवसाराच्या पासत आमी एक तेर्स करया. संवसाराच्या पासत आमी लोक सुदरोंक मागया. ना तुका हो संवसारा पासत तुमी फकाणां कोताय. हे तेर संवसारा पासत कोताय आनी रुजाय संवसारा पासत कोताय आनी मिलियनान तेर संवसारा पासत कोताय. हें सोड्याय. तुमी पयलीं पवित्र जाय म्हणटा जेजू. तुमी म्हज्यो वाटो चलात. तुमी म्हज्या भितर रिगोवन रावात. ताच्या उपरांत तुमकां जाय तें मागात. दुसऱ्यांगेलो सुसेग पेड्ड्यार कोन्न न्ही. दुसऱ्यांगेलो पोटाचेर दुसऱ्याच्या पोटाचेर पांय दवरून न्ही. जेजूचे भाशेन पवित्र जातोच. तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें. एक एक मनशागेलें जिवीत एक एक मनशाचेर अवलंबून आहा. तेगेल्या हातींत आहा. तो वेव्हार कोता त्या प्रमाणे तो मनीस भोगिता. 8 तुमी सुबां फळां दिवचीं आनीक म्हजे शीस तुमी जावचे. हातून म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. तुमी सुबान फळां दिवचीं आनीक म्हजे शीस तुमी जावचे. जेन्ना तूं सुबान फळां दिता, सगल्यांक बरें कोत्ता, प्रवचन कोत्ता, जे कातोलीक नाय तेंकां आनीक जे कातोलीक आहाय तेंकां उतराची सोजमणी दिता. तेन्ना म्हणटा जेजू तुमी म्हजे शीस जातले, जावचे. पवित्र जावन म्हजो वाव सगळ्यांनी कोचो. तेन्नाच तुमी म्हजे शीस म्हणून लोकांक कळोन येतोलें आनीक सर्गीच्या बापाकूय कळोन येतोलें. आनीक हातूंतल्यान तूं पळय कोत्ता जेजूचो पळय वावर उरलेलो आहा सगळे पोरजेक, सगळ्या मनशाच्या कुळाक बरें जिवीत दिवपाक संवसारांत आनीक मागीर मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख मेळपाचे खातीर जें जेजूचें काम आसलोलें तें आमी केलें म्हणटच
म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. तर हितून तुमी बारीक नदर मानसुये. एक मनीस पवित्र जावप म्हणटच स्वर्गात दोबाजो जाता म्हणटा तें हेंचय. म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. आमी जेजूक मोहिमा एश कोन्न दिवपा जाय. तूं इंग्रितीरा गेलो, थिंग हुर्साको गेलो, थिंग दिमी मान रोजार केलें, आनी हूंय वेलांकणी गेलो, थिंग दिम्यान झरोवन दिमी फोडल्यो, आनीक हूंय वचोन हुर्सां हाती पेटयल्यो. एक देवा मोहिमा मेळना. हें तुमगेलें हिपोक्रीट म्हणटाय तेका हेजे भाशेन इंग्लिशीन. म्हणटच तुमी दोंगी म्हणटाय ते दोंगी. तुमगेलीं पातकां लिपोवन तुमगेलें वायट जिवीत लिपोवन तुमी हे भाशेन देवाचें काम घेवपाक वताय दोंगया भाशेन. जेजून सांगिल्लें तें तुमी कोनाय. दोंगीपण कोताय तुमी. देवाक कट मान वचपाक वताय तुमी. उंगली तेडी कोन म्हणटाय तेशें कोन्न निकाल देगा म्हणटाय तेशें कोन्न. देवा तुमी केट कोन्न देवाकडच्यान तुमी बरेंपण घेवपाक वताय पूण तेशें कोन्न चलना तें देवागेलें. देवागे पडे हेंचो कायदो आहा तो सारको आमकां जेजून सारको इस्पश्ट करून आमकां सांगिला सुडोवन. तुमी सुबान फळां दिवचीं. केदों दिवपा जाताय पवित्र जात्रीच. पवित्र आत्मा येतरीच तुजे भितर जेजू येतलो आनीक म्हाजी बापूय येतलो. आनीक म्हजें शीस तुमी जावचें. शीस हांवें कितें केलें? संवसाराक वचोन देवाची खबर जेजूची खबर परगट केली. आतां आमी कातोलीक आहाय तांकां समजण दिवपा जाय त्या उतराची. खबर तांकां परगट जालो आहा जेजूगेली. बायबल तांकां आहा आयकिला जिवीतभर. तेजी सोजमण दिन आमी तांकां नीट मार्गार हाडपा जाय पोत्तून. हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. बापान म्हणलें जेजूक जेन्ना जेजून बातिजात गेलो, जेजून बापागेलें काम करपाक सुरू केलें बातिजात घेतरीच. जाणाय तुमी बातिजात घेतरीच जेजूगेली मिनिस्ट्री कोमेस जाली. तेज्या पयलीं जेजू फकत शिंकिलो बायबल आनीक आख्खें पवित्र पुस्तक शिकोवन तेजेर तेणें 30 वर्सां सारलीं. मागीर जेन्ना जेजून बातिजात गेलो जॉर्दान नदींत आतां सांतपडे आहा तो सोजांव त्या कोडे बातिजात गेलो आनीक मागीर देवाक मोहिमा मेळ्ळी त्या दोणां. देव आनंदभरीत जालो आनीक देव संवसारांत येवन उलयलो, हो म्हजो मोगाचो पूत. आनीक हांव ताजे करण्याचे उद्देशीं ताणें म्हजो पडे प्लान आहा तो मांडून गेलो प्रवचन करून आखरीक सगळें आपल्याचेर घेवन मरपाचो. तेका लागून हांव ह्या म्हज्या पुताचेर चड आनंदभरीत जालां. दीस इज माय बिलावड सन इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड. जेन्ना तूं देवाची शिकवण देवाचें कार्य ओजापा मिलाग्र कोता हें पडे कोत्ता तेन्नाच म्हणटा जेजू म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. जेन्ना जेजू तयार जालो आनीक हो रस्तो चलोवंक सुरू केलो 30 वर्सांचेर तेन्ना बापाक मोहिमा मेळ्ळी आनीक बाप उलयलो. जेन्ना तूं म्हजे भाशेन आतां हांव 5 म्हयने जाले हांव पवित्र जावन आतां हांव जेजूचे भाशेन वावर कोत्तां म्हणटच स्वर्गीच्या बापाक मोहिमा मेळ्ळी. बाप म्हजे उद्देशीं आतां आनंदभरीत जालो आनीक स्वर्गा राज्यांत दोबाजो चलता म्हजे वरवीं. तर आमी एक कातोलिकान स्वर्गार आमी दोबाजो करपाचो हो संवसारांतू दोबाजो सोडय. मुगेले हेर व्हिडिओ आयकाय. तुमगेली पोलकी रेतीर वचोन बोवाड मारपाची देवाक आर्ग दिताय म्हणटाय तुमी देवाक प्रेज एंड वर्शीप कोताय म्हणटाय हें सगलें कचरो. जुदाजा भाशेन मागीर गोळार मरपाचें म्हळ्यार कितें दुयेंसान आनीक पिडेंत आनीक कोश्टांत आनीक गोरीबसाणेन भिकारीपणान आनीक काम नासतना अशें करून जिवीत सारपाचें. ही तुमगेली मोहिमा आनी ही प्रेज आनी वर्शीप कित्या शिरीपणां तुमगेली. हे तुमी हिपोक्रीट जाल्यात. दोंगी जाल्याय तुमी.
नाटक कोताय नाटक. देवाचे दोळ्यान तुम्ही पान बांदपा सोदताय. लोकां दाखोवपा सोदताय इगोजी येयलो ताळी मारल्यो हात वयर काडले एक वर प्रेज आनी वर्शीप केली. कितें जालां? हेजे मनीस पवित्र जाता? प्रेज आनी वर्शीप फोकाणां. बंद कोराय. कोण लोक प्रेज आनी वर्शीप कोता बंद कोराय. जेजू कितको प्रेज आनी वर्शीप जेजू कितको प्रेज मेळटा कितकोन मोहिमा मेळटा हेंचोय चोयाय. एक तुमकां वेर्स पुरो जेजू गेलो. जॉन 15:8 तुमी सुबान फळां दिवची आनी म्हजे शिस्त तुमी जावचे हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. ही तुमगेली देवा आर्गां दिनवासनी वाखाणणी करपा म्हणटा ती सोड्या फोकाणां सगळीं. तूं पवित्र जायना तुगेले रोजारू देवा पावना आनी मोहिमा आनी हुंची मेटोली देवाकू. तुगेले जिवितां कांय बरें जालोलें ना म्हणून तूं हिंगा थिंगा रितीरां एका तेका धांवता कित्याक? तूं रितीरा गेला देवाची सोजमण घेवन बाबा आपण पवित्र जातलो एक दीस म्हाका मातशें सोजमणी जाय देवागेल्या उतराची. म्हाका हें बरें मुगेलें बरें मोती वचना हें कितको बरयलां तें आपल्याक कांय कळना. आपण बायबल आचिता बेश्टो बूक जाल्ल्या भाशेन आचिता. ह्या कारणां लागून रितीरा वचपा जाय. पूण आमगे कातोलिकांक कितें जालां आमी आकांत तरी वायट तरी धांवताय आनी खंयताय प्रेज आनी वर्शीप कोताय कितें कोताय सगळें कोताय. पूण जेजू कितें म्हणटा तें आमी कोण आयकनाय. बायबल गेलो आहा कोंकणी आतां न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट एक कोण येयला मोठेलो कितें फायदो आहा? णव जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. आतां सर्गीच्या बापान जेजूचो मोग केला तसोच जेजूनय आमचो केला. आमी चोयलां बायबलाचेर. जेजून कोणाक युध्द केलां घेर केलां. जेजून कोणा जिती मारल्या. जेजून कोणा लुटल्याय. जेजून कोणाची डाकाविटी केल्या. कोणाक जेजू गेले शिसांनी कोणाक आडायन तेंगे वस्तू चोवन तेंकां जिती मान तेंगे बायलां रेप कोन्न तेंगे चेडवां रेप कोन्न सगळे तेगे घोराब्या रेप कोन्न सोडल्याय. जेजून कितें वायट केलां? कोणाचेर बॉम्ब घाल्याय सगळें जिती मारयाय आनी तेन्ना तुमकां देव मानून घेतलो जेजून सांगिलां. जेजून कितें म्हणलां? बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय आमचो केला. जेजून आमकां मोग कितें म्हणटा तो दाखयला. जो मोग आमी करपा जावो संवसारांत ते भाशेन देवाचो मोग आनीक तो मोग केल्यारय तूं स्वर्गार वयतलो. ना जाल्यार तुका आनीक स्वर्गा राज्याच्यान तूं उलोय नाका. संवसारांत पयलें तुवें स्वर्ग भोगूं जावो. स्वर्गाचे भाशेन तुवें जिवीत संवसारांत सारूंक जाय. तेजे उपरांत मागीर तुका स्वर्ग कंटिन्यू जाता तें. तूं हिंग लोकां जित मान नागोयन पोटाचेर पांय दीन तेगे बाट चोवन हेगे कुडके भितो घेन तेका नागोयन सोऱ्याचे पयस खोन आनी कितें ड्रग्सांचे हिंकून आनी कितें सुपारी घेन हें सगळें घेन कोताय तें कितें निसोणटोन संवसारांतूच. हें बरें? जेजू म्हणटा तसोच हांवें तुमचोय केला मोग. म्हज्या मोगांत रावात. हो मोग आमी सगळ्यांक दिन आमी हेच मोगान रावाय म्हणटा जेजू देवा गेल्या. आमकां आनीक मोगाचे विरेत आनीक संवसारांत आमकां कांय ना. तुवें दुसऱ्याचेर तूं ओवरटेक करपा लागलो कॉम्पिटिशन करपा लागलो फिनीश. कसली गेम जावं ती सगळी गेमी कॉम्पिटिशना. फुटबॉला सांगेल तुमकां मुगे पयलीं व्हिडिओ चोयाय बॉसीच्या पोंदा धुकलून उडयताय म्हणटा ते व्हिडिओ चोयाय. तितून सगल्यांनी तुमकां सांगिल्लें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार कितें तें. कॉम्पिटिशन म्हळ्यार जाण एकल्याचें निसोणटोन. केसलें जावं तूं कांतरां ओवरटेक मारूंक कोता कॉमेडियन जायन ओवरटेक मारूंक कोता तियात्रीस्ट जायन ओवरटेक मारूंक कोता डायरेक्टर जायन ओवरटेक मारूंक कोता टिकटॉक व्हिडिओ करून ओवरटेक मारूंक कोता. आतां इंस्टाग्रामाचेर घाता तेजे घालून ओवरटेक मारपाक कोता. टेलेग्राम वयलां तेजे घालून ओवरटेक. हें सगळें ओवरटेक. जे मेरेन तूं जेजू गेली प्रवचन कोना ना जाल्यार जेजू गेली शिकवण बायबलाची दिना तें सगळें तुजें निसोणटोन. जेजू म्हणटा आपल्या भाशेन कोरयाय. म्हज्या
मोगांत रावात कंपिटिशनांत रावात म्हूण दिलो ना थिंगा सगल्यांक फाटीं घालून तूं फुडें सर खंय बरयलां पोत्त्या बायबलाचे जो निमाणो जातलो तो पयलो जातलो हे सगळें पयलीं जावपाक सोड्याय तुमी जिवितां गाडयार वा तुमगे घरांतूच कंपिटिशन आहा चड भाव भयणां मदें मागीर तेंगे काजनां मदें तो वयसरल्या हो नाका एको पयशे चड आहाय तेकोच पयशे घरांतूच कंपिटिशन पयलीं कोमेस जाता मागीर भायर वयता म्हण तूं मागीर तूं भायर लेवलाचेर पडलो तेगे भुरगीं कांतरां म्हणटाय मग तूं कांतरांक घाता ती ऑर्गन शिकताय मग तूं ऑर्गनाक घाता तें गिटार शिकिल्लो मग तूं गिटाराक घाता ह्यो सगळ्यो आमगेल्यो संवसारां दुसऱ्या ओवरटेक मान मुखार वचपाच्यो पूण जेजून बायबलाचेर सांगिलां जो निमाणो जातलो तो पयलो जातलो आतां तूं ऑर्गन शिकून गिटार शिकून कितें केलां बँडान तूं जॉयंट जाला ओर तूं देवा गेलें मिसां आजिता ओर देवा गेलें कितें आहलें तेका तूं भाग घेता आमगे सगळें हें कंपिटिशन मारपाचें आनीक वसो तांच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी जेजू म्हणटा तुमी ह्यो आज्ञा सांबाळ्याय आनीक तुमी देवाच्या मोगांत आसतले सर्गीच्या बापाच्या मोगांत आसतले आमी जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनीक असो ताच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी तो आज्ञा सांबाळ्ळ्यो जाल्यार जेजूचे भाशेनूच आमी देवाच्या सर्गीच्या बापाच्या मोगांत आसतले सर्गीच्या बापाचो मोग म्हळ्यार कितें आमी पवित्र रावल्यार जेजू पवित्र वतमो आनीक देव बाप आमचे सोबें येता त्याक म्हणटाय मोग तेन्ना आमकां कळोन येता की आमी देवाच्या मोगान आहाय म्हणून पूण आमकां कितें जाता आमी हो मोग सोडून आमी कोण बायलेचो भुरग्याचो कोण व्हंकल कोण न्हवऱ्याचो हो मोग सारको आमगे चड जाता आनीक ह्या संवसाराच्या मोगाचेर आमी उत्ताय जिवीतभर आपण भुरग्यांचो मोग करता तेका लागून भुरगीं आपण कोश्ट काडून वाडयता आनीक भुरग्यांक इतलो आपण पयसो एकठांय करून दवरता आनीक भुरग्यांक म्हज्या नातरांक हांव पयसो एकठांय करून दवरता इतलो हांव थोकोस घेता हो मोग जाला आमगे संवसाराचो एक संवसाराचो मोग म्हणटाय तुका तर बरो तर तूं कातोलीक तर खरें कातोलीक जालो जाल्यार तुका कळोन येवपा जाय आसलोलें हीं भुरगीं पडे तुका देवान दिलें तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या काजारे जोड्याचेर आशिर्वाद घालून तुमकां दिलें ती तुमगेलीं भुरगीं न्ही ती देवान दिलें तुमकोडे मनशाची रचना केल्या मनशान कोणें देवान रचिलें आमकां तुमी मुगेलीं भुरगीं मुगेलीं नातरां म्हणटा तीं कितें एकवट आहात मुगेली फामील एकवट आहा ती आमकां देवान जिवितां दिलें कित्याक जो पडे वायट लोक आहा तेका आमी सगल्यांनी मेळोन सोजमण दिवपा जाय ना प्रवचन करपा जाय हेका लागून देव आमकां संवसारांत धाडटा जेजू संवसारांत कित्याक धाडलो देवान मोज्या मारूंक तेगेले माय पायक मारयेक आनी झुजेक जायतो पयसो एकठांय करून काम करून फर्निचरा बिजनस वाडोवन आनी सगळें हें करपा धाडलो आमकां सेम कार्य म्हणटा जेजूत जशें हांवें बापाचो मोग केला तशेंच तुमी देव जोण एक मनशा जेजूचे भाशेन संवसारांत धाडटा कार्य कितें जेजू गेलें आहा तेंच कार्य आमी करपाचें तुगे तो बायल जावं भुरगीं जावं नातर जावं कोणू जावं तेंगे कार्य कितें जेजू गेलें एकूच तुमी तेंकां पयस एकठांय करून दवरनाकायत तुमी जेजूगे कार्य केलां ना तो पयस तुमगेले जीव एकवयतलो दुयेंसा तुमी तो जेजूगे कार्य कोनाय आनी कितें पड तुमी एकठांयल म्हणटाय भुरग्यां नातरांक ते तुगे तूं मुची न्ही हुडी तुगे दुयेंसा ना तुगे बायलेगे दुयेंसा वचोन तें काबार ती आनी हावपा पावपा न्हय तें देंवसार तुका बरें कोण सोडपा ना केन्नाय देंवसार म्हळ्यार तुमी व्हड कोण नेणाय देंवसरात
तुम्ही गोडी मुठी बरे आहाय, उतरा बरे आहाय, झगडो बरे आहाय आसतले, कोटां बरे आहाय आसतले, पूण देंवसार गेले तुमकां खबर ना. देंवस जॉन 10:10 आचाय. द डेवल, द रॉबर ऑर द थीफ कम्स टू स्टील. चोरूं येता तुमगेले सुसेग, भलायकी, मोना, शांती आनीक तुगेली पडे सारकी वाट जेजून दाखयला ती वाट, स्वता वाट पडे दाखयला ती चोरूं येता आनी मागीर तुका मारता काबार. कोण मागीर जीव दिन मोताय, गोड दिन मोताय, इक पिन मोताय आनी मागीर जाणाय तुमी एक्सिडेंट आनी हें तें आतां कोरोना जाल्या. चोय कितू फोटो येताय ते. आनीक एश कोन्न मागीर देंवसार तुमकां बारीक करून उडयतात. हो तुमकां देंवसार म्हळ्यार देंवसारागे पावर खबर ना, तुमकां फकाण जालें ती. आनी म्हाजी एतरी तुमकां तें नेवारूं जायना. म्हाजी तुमी बोब आनी उयेली मान हिंगा थिंगा धांवताय. जे पयली मनशागे रोपा उज पेटोतात, खूंय घारा उज पेटोवन तेगे रोपा उज पेटोवन तो धांवता उज पावतो काय म्हणून. ते भाशेन आमगे कातोलिकांगे जालां. जेन्ना देंवसार आमगे जिवितां उज घाता तेदोण आमी मागीर पालोवपा धांवताय. म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. जेजूची आज्ञा खंयच्यो? जेजू नवे एकूच आज्ञा दिल्या न्ही, येयली एकूच. वचात सगल्या संवसाराक म्हजी खबर परगट करात. म्हज्यो आज्ञा आतां ह्यो जेजू गेल्यो. जेजून बापागे पयलीं उलयले वयर आतांय. आतां जेजू म्हणटा म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार. सांबाळशात म्हळ्यार कितें? तुवें तें करून दाखोवपा जाय. तुगेलें तें सदांचें जिवीत जावपा जाय. तुगेलें सदांचें जिवीत देवागेलें उतर परगटपाचें, देवागेली सोजमण दिवपाची. तुगेलें चालतें जिवितां तो एक भाग जावपा जायो सारको. 15:11 म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनीक तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू आमकां हिंगा म्हणटा जेजूची कुशालकाय आमचे सोवे आसचे खातीर. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेदोणा जेजू म्हणटा हो मुगेलो आवडो. मनीस केदो खुशाल जाता की जेन्ना तेगेलो जिविताचो आवडो तेगेली चिंतनां स्वप्नां पुरी जालीं, वो भुरग्यांनी ताका बरो येश मेळोवन दिलो, बरे मार्क्स घेवन पास जालीं, तेन्ना माय पाय खुशाल जाताय. तर जेजू म्हणटा आपल्यागेले आवडे सगल्यांनी पवित्र जावपाचें कातोलिकांनी. आनीक तुमी दुसरीं जी पळे कातोलीक नाय तांकां तुमी आपल्यागेलें प्रवचन करपाचें. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर तुमी हें सगलें करपा खातीर आनीक तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत. म्हाका मुगेल्या जिवितांत मुगेलो कितें प्लान आसलोलो, मुगेलीं कितें चिंतनां आनी स्वप्नां आसलोलीं तीं पूर्ण जातलीं म्हणटा जेजू. जेन्ना तूं पवित्र जातलो आनीक जेजू तुजें सोवें आसोन तूं जेजूगेली कुशालकाय दुसऱ्यांक खबर परगटपाची, दुसऱ्यांगे दुयेंसां बरीं करपाची आनीक दुसऱ्यांच्यो आडखळ्यो पयस करून मेकळेपण तांकां दिवन आनंद भरीत जिवीत ती सारूंक पावूंक ही जेजूची कुशालकाय जेन्ना तूं जिवितांत कोत्ता तेन्ना जेजू म्हणटा आमगेली चिंतनां शांती पावतलीं आनीक तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत. हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. आमी हें करपाक सारकें अत्यंत गरजेचें म्हणटा कितें कंपल्सरी. आनीक दुसरो उपाय ना. तूं पवित्र जायन जेजून पडे सांगिलां वचात म्हजी खबर सगल्याक परगटात. गोंयच्या सायबान केलें तें. जरूय तर गोंयचो सायब दुसरे वळीचेर आपल्यागेलें जिवीत बदलून कसलो फायदो संवसार जिखोन. हे वळीचेर ताणें जिवीत बदलून आख्ख्या संवसाराक वचोन जेजून पडे हो मांदामेंत दिला नवो मांदामेंत आख्ख्या संवसाराक वचोन जिवीत आपल्याची खबर परगटात तें केलें. ह्यो सगल्यो वस्तू म्हणटा जेजू करपाच्योच आपल्याचे भाशेन. आपण तुमकां सांगिलां कितें करपा तें. 12 म्हजी आज्ञा ही
जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. जेजू म्हणटा आमकां इश्ट आनी आमचे पासत जेजू म्हणटा आपणे मोग दिला, जीव दिला आमच्या पासत पोरजेचे सगळ्या लोकांचे आपल्याचे रचणेचे पासत आपणे तुमचे पासत जीव दिला. ज्या मनशान मोडलें आदां येवेन देवाचें उतर मोडलें तें आपल्याचेर घेवन सगळें नोपयत करून जेजून आमकां परतून आदां येवे गेलें जिवीत पूर्णपरी जिवीत आमकां परतून फावो केलां. पूर्णपरी सगळें भरपूर. तर जेजू म्हणटा येसलो आनीक मोग ना. तर जसो जेजून फुडें आमचो मोग केला म्हळ्यार सगळो थोकोस आनीक सगळें आमकां बरेंपण हांवें तुमचो मोग केला, आपलो जीव दिलो हाच्या परस व्हड मोग ना. जेजून आमचे पासत जीव दिलो बेश्टो न्ही. जेजूगोलो जीव दिवपाचो कारण आहा जें आदां येवेन फुडें पाड केलोलो संवसार हितून पातकाण आनीक मोन्ना शेवटिलोलो तो जेजू आपणे रचलोले रचणेक पासत जेजून आमकां रचलें हें आमी चुकपा विसरपा शिरीपणा. तूं जेनसिसांत तर वचून वाचिलें जाल्यार देवान म्हणलें देव बापान आमी आतां मनशाक आमच्या सारको आमच्या भाशेन रोवचे आतां आमी. तर जेजूय आमगेलो रचणार हितून आमी हें आमी विसरूंक फावो ना. आनी कोणें तर तुमकां विचारलें जेजू देव न्ही म्हणून ताका सांगाय जेजून तुका रचिला आनी तूं देव न्ही म्हणटा तो कितें. जेजू देवागेलो पूत न्ही. तुका कोण सांगत वा तुका विचारीत खंय बरयलो आहा तूं सांग जेजून तुका रचिला आनी तूं हें कितें उलयता. जेनसिसा वचून चोय आमी आतां मनशाक रोवच्याक. तर आमकां हो येतो बायबलाची तर देवागेल्या उतराची तर आमकां सोजमणी ना. आमी कोणूय येतले देंवचार येतले मनशाच्या रुपान आनी उलयतले कित्याक देंवचाराच्यान कांय करपा जायना. मनशाच्या तोंडान ना मनशाक घेवन उलोवपा पडटा. तर येतले आनी तुमकां प्रश्न करतले म्हजी आज्ञा ही. तर जेजूचे भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करात म्हणून सांगिलां जेजून. एकामेकाचो मोग करप म्हळ्यार कितें. बेश्टी मेरी बहन मेरा भाई म्हूण कांय फायदो ना. जरी तर तूं जे कातोलीक नाय तांकां तर तूं भाई बहन म्हणटा भाव भयण म्हणटा जाल्यार तेचो तुवें मोग करपाचो. मोग करप म्हळ्यार कितें तेंगेलें वायट जिवीत तेंगेलें जें वायट ती मानताय जेजूक पडें ती नाकारताय तें तुवें तांकां सांगून दिवपाक जाय जेजू कोण तो. आनीक जेजूक नाकारलें जाल्यार तेंगे जिवीत कितें जातोलें तें. मुगे सगळें आयकाय रितीरां ऑद्दोराचीं आनीक मागीर सगळें सोजमून दिवपा भोंवाय बेश्टे भाव भयणी म्हणून कांय फायद ना. भाव भयणी आमी सगळीं वी आर ब्रादर्स एंड सिस्टर्स. भाव भयण जाल्यार आमी दुसऱ्या इफेरना धाडपा न्हय. जरी तर तूं तुज्या तोंडान उचारता भाव भयणी आमी सगळीं म्हणून जाल्यार आमी दुसऱ्या इफेरना कितको धाडलीं भावां आनी मुगे भयणी हांव इफेरना कितको वचपा सोडटलो सोडपा ना न्ही. तर आमी तांकां साल्वा करूं पडलें इफेरना वचपाची आमी तांकां वाटावपा पडलो न्हय. ना जाल्यार हें सगळें फोटींग जालें भाव भयण म्हणटाय तें फोटींग. तुमकां आतां जायते ब्रादर येतले देवागे उतर घेवन ब्रादर मो ते जरी तर तुमकां सारको स्वर्गार वचपा तर मारूक दाखयनाय. कातोलिकां ब्रादर खबर जाता हे पडे रोजार करून घराको येताय तुमी आपयताय तांकां घराको येय म्हणून असो ब्रादर खबर सांगो तुमकां. हे ब्रादर तुमकां स्वर्गाचो रस्तो दाखोवपाक न्हय हे रोजार करून तुमगे पयशे खावपा येताय.
जशें भिकारी कितको भीक मागूं येताय त्या कडेन व्हडले बंगले आहात, त्या कडेन लाखांनी पयसो आहा. चोयले तुमी पेपराचेर बी न्यूज येताय ते भिकारी मेल्या तेका कितू पयसो आहलो तो. तर एश कोन्न ब्रादर असो जाले पयशे करपा ब्रादर ते. आनी तुमकां कोण सांगता हो प्रिचर आहा ओर हो कावन्सिलर आहा तेजे बोली वसाय मो ते तुमकां स्वर्गार वचपा हो मार्ग दाखयनाय. जेजूचे भाशेन तुमचो ते मोग कोन्नाय. तुमगेले पयशे खावपाचे आनी तुमकां आड बुद्ध्यो दिवपाच्यो आड. तुजेर तुगे फामिली लागून वायट येयलें, तुगे माय पायक तांकां डायबेटीक आहलो म्हूण तुका जालें. हें सगळें हाल्स. तर तुमकां तर दुसऱ्यांचो एकामेकाचो मोग तर आहा जाल्यार तुमी तांकां जेजूची खबर सांगपा जाय. कित्याक पळय स्वता आहा तें. तुमी ते कातोलीक जावाय जाल्यार कांय फायद ना कातोलीक जावाय म्हणून. तुमी पयलीं पवित्र कातोलीक जावपा जाय. त्या दोणा तुमगेले कोन्याचे उद्देशी तांकां आपुणाप दिसोन येतोलें. नाजाल्यार तुमी भाव भयण म्हणटा जाल्यार तुमकां तेंच्यान सांगोंकूय जाता तुमच्यान. चोय हांव पवित्र जालो, हांव ओजापा मिलाग्रो कोत्ता म्हणून जेजू भाशेन. तो तुका हेजेर कोट्टोलें की जेजू देव म्हणून जालें. तुका न्ही व्हडलो शेर्मा सांगपाची हें तांकां धाडांनी पिकोवपाची गरज ना. 14 म्हजी आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. हिंगा जेजू आमकां सांगता म्हजे आज्ञे प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार. जेजू गेली आज्ञा कितें आतां सांगिल्ली ती एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो आपल्या जेजूच्या भाशेन मोग करप म्हळ्यार कितें? जेजून पळय केलां तें आमी करपाचें. आनीक जोरी तर आमी तें केलें जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट. आनीक तुमी म्हजे इश्ट म्हणून मागीर तुमी दुसऱ्यांक आपल्यागेलो इश्टाचे वरवीं ओडवीक सांगो भोंवतले. आतां म्हगेल्या फ्रेंडाची खबर आमगेल्या घरांतल्या मनशांक सगळें सांगता. म्हगे फ्रेंड एसोलो तेसोलो हितू बरो तें कोता हें कोता, तेका ही गाडी आहा, तो बरो जोडटा पागार व्हडल्या पोस्टाचेर आहा, ही कंपनी आहा. अशें करून सगळें म्हगेल्या इश्टाची खबर दुसऱ्यांक सांगता. घोच्यांक नाजाल्यार म्हगेले इंस्टाग्रामाचेर एक हें कोता व्लॉग कोता आनी सांगता खबरो. तर अशें करून जेजू म्हणटा जोरी तरी तुमी म्हगेलें कार्य तर आपल्या म्हजे भाशेन तर तुमी केलें जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. आतां एक राजा आनीक तेगेले चाकोर आहाय ते राजा कितें करता तें चाकराक खबर आसना. पूण जेजू म्हणटा हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां आनीक करून दाखयलां उतरांनी आनी कोन्यांनी म्हणटा जेजू कळयलां. कळयतो जाल्यार कित्याक उलोवपा जाय तुवें ना दुसऱ्यांक खबर कितको मेळटली. एक कळोवणी आहा जाल्यार आमी सांगताय मिसाचे देखून मिस जातरी कळोवण्यो आसताय. इगोज्योच्यो नाजाल्यार फुंगसांवाच्यो नाजाल्यार मोन्नाच्यो काजराच्यो चिटयो ह्यो कळोवण्यो. तूं तर कळयतो जाल्यार तुवें उलयन दुसऱ्यांक सांगों जाय. तोंड उगडूं पडटा कळोवन दिवपाक. नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडूं पडटली आतां. नाजाल्यार म्हजे भाशेन येयन पवित्र जात्रेच म्हजे भाशेन ही शिकोण दिवपा पडटली आनी दुसऱ्यांक बरें करपा पडटलें. ही कळोवणी. जें जेजून केलोलें तें हांव करून दाखयतां. दुसऱ्यांक कळयता की जेजू म्हजो इश्ट म्हणून आनी म्हज्या इश्टान जेजून कितें केलां तें. आनीक म्हाका सांगलां म्हज्या परस व्हडल्यो वस्तू कोत्तलो म्हणून. इतुले आमगेल्या इश्टान आमकां सवलत दिल्या, ब्लँक चॅक दिल्या. जेजून जें बापान कळयलोलें तितलें आमकां कळयलें म्हणटा जेजू.
तरी आमी पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. हाकाच लागून आतां आमी जें आमी फाल्स उलयतायत, जें आमकां हिंगा थिंगा तियात्रां कांतरांनी कॉमेडीन पळय दिश्टी पडटा, हें सगळें देंवचागे पळय प्रवचन जाता देंवचागेलें तें कितें म्हणटाय देवाचो गूट देव जाणा. जेजू म्हणटा देवा गेलो आनी गूट कांय ना. जें म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां सांगलां. बापान आनी गूट कांय दवरलो ना. जेजू येवपाचो आहा संवसारांत येवपाचो आहा तें देखून बापान सांगलोलें क्लियर केलोलें. सगळे प्रवेदां कडेन सांगोन जाय तितू प्रवाद्यांक तयार करून सांगोन निमाणो प्रवादी संवसारांत जॉन द बॅप्टिस्ट तेकाय तयार करून जेजू येतलो म्हणून सगळें कळून दिलोलें. आनी देवाचो गूट कांय ना. देवान आदाम एवेक देखून सांगलोलें हे रुखाचें फळ खायनाकाय. गूट म्हणून तेणें लिपोवन दवरूं ना. तेंक होणा पडटाय जावं पोंड दी म्हणून सांगनासतना दवरूं ना. सांगलोलें हे रोखाचें तुमी फळ खायनाकाय. देवा गेलो गूट संवसार घोडिसान आनी आयज पासून देवा गेलो गूट कांय ना. ही कातोलिकां पळय देवाचो गूट देव जाणा म्हणटाय ती तो तेंच्या भितरलें देंवचार उलयता. ती देंवचारा गेलीं मनशां जालो हाय. हेकाच लागून आमगेले सगळे कातोलिकांनी सारकें शिटूक रावपा जाय, चतूर रावपा जाय. आनी हें केदों घडटलें जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्नाच. पवित्र जावपाचो फायदो कितें आहा तुमी म्हटलें आमी ब्रेकडावन जात्री पवित्र जातलीं घोडी वा ब्रेकडावन जात्री आमी देवाचे बली वयतलीं. आतां आमगेलें सगळें बरें चलता. सद्याक आमी मात्ताय हातपांय मात्ताय आमी बुडनाय. दुयेंती आहाय, पयशांची अडचणी आहा, कामाय सारकी नाय, रिणांतू बुडल्याय पूण हातपांय मात्ताय. उदो आजून नाकाको तेंकलो ना. काडटाय दीस. चलती का नाम गाडी म्हणटाय आमी हिंदीन डायलॉग आहा. चलती का नाम गाडी ज्या पर्यंत चलता त्या पर्यंत आमी काडटाय सोंसताय. आनी जेन्ना उदो सारकें नाकाको येता तुगे बुडपा वगत पावता तेदो तुमी मागीर धांवताय. मागीर तुमकां रेस कोमेस जाता. जे मेरेन तुमगेले दीस वयताय तुमी ओडताय दीस ओडून ओडून काडटाय ते प्रमाणे तुमी सुसेगाद आहाय. तुमकां देव नाका धरूंक नाका. जेन्ना तुमी उदो तुमच्या नाकाको पावता बुडपा वगत तुमगे पावता मनीस मोरपा एस्तादाचेर पावता तुमगे पयस सगळे काबां जाताय दुयेंसां म्हूण डायलसीस कोन्न आनीक कितें बायपास कोन्न सगळे पयस तुमगे काबां जाताय. म्हाजी घोडये तुमकां देवाचो उगडास येता थोड्या कातोलिकांक. तोय जर चडशे कातोलिकांक येना पूण आसूं थोडे कातोलिकांक येता ना न्ही. पूण तरूय पूण ती कितें म्हणटाय आमी हे मनशाक घेवन आमगे कोण माय पाय कोणू जावं भुरगीं म्हळ्यार कोणू जावं जो मनीस बोर ना तेका घेवन आमी रेतीर या म्हणटाय. तेका घेन बरी आहाय तें कांय नाका म्हणटाय ती आमकां. आमी सद्याक आहाय आमचे कडेन चलोन भोंवपा. आतां तुका घेवन आमी रेतीर वयताय. तुका रेतीर कोणाकू ओ बोर ना तेका घरांतू मनशा आनी बरी आहाय न्ही तेजे बेस्ट आदरा वयतायत तेका घेवन वयताय ती. जालें हेंचोय कातोलीकपण. तुमकां बरी आहाय तेका जिवीत न्हवसोरूं नाका. तुमी तेका दोतोराचे बोली घेवन वयताय तेशें कोन्न तुमी तेका रेतीर रावताय तो फकत बरो जावपा जाय म्हूण. हो आमगेलो कातोलिकांगेलो संबंद देवाचे सोवें आनीक जेजूचे सोवें. आनी मागीर तुमी म्हणटाय कितें देवाचो गूट देव जाणा. देवान तें तेका दिलां आनी तें तो भोगून तो मागीर देव तेका मोत्री घोडी सुसेग दितलो स्वर्गार वतलो. आतां तो संवसारांत त्रास कोश्ट भोगिता वडवड काडटा वर्सांचे वर्सां जालीं मांद्रेचेर पडलो आहा. देव मागीर मोत्री तेका स्वर्गार वतलो. हें जालां आमगेलें कातोलीकपण. उगोडे दोळे उगोडे पुरो न्हिदलें ती पुरो. चड फकाण जालीं कातोलिकां गेलीं. ही नाका आसलोली. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी देवाक घुंडायताय. देवाचो गूट देव जाणा म्हणटाय तें सोड्याय जेजून म्हळ्यार गुठांनी कांय ना. आनी आमी आतां चोयलां संवसार घोडीसान आनी आयज पासून आनीक जेजू पोत्तून येतलो तोय गूट जेजून दवरलो ना. अकस्मात येयन आरे अरे अरे काबार बरो संवसार ना हें जावपा ना.
जेजून सगळें सांगून बरोवन दवरलो हांव पण कितको येता तो आनी तें घोडलो आमकां दिश्टी पडटा आनी लोक म्हणटा गोडे 2 वर्सांनी आतां गोड 2 वर्सां उरलीं आसतलीं म्हाका गेल्या त्या वर्सा सांगलोलें 3 वर्सांनी जेजू येवपा आहा म्हणून पूण कित्याक जावं ती बायबल घेवन भितर सारकी गुडा पडे खोबी रावताय तेश को बायबल घेवन आसताय जेजू येतो म्हूण तो जेजू एश को तो येयन तो ती बायबल घेवन रुमा भितर तो रावन आसताय सगळीं फेर ना तूं तो तुजो मोग कोता तूं तर तुकायच स्वर्गार व्हरपाक कोता घरां रावन बायबल आसून वो तुगेले बायल भुरग्यां तूं भितर रावन एक घोली रावन तूं तेका स्वर्गार व्हरपाक चिंतिता 2 वर्सां जेजू येतलो आमी 3 वर्सां सारकी रोजार करुया आनी बायबल आसया आनी तयार जाया म्हूण जेजू येतो म्हूण ही तयार न्ही ही तुगे इफेर ना व्हरपा तयारी देंवसरान तुमकां गुणायन तुमकां हितून दवरलें दुसऱ्यांक कळत म्हणून जेजू गेली खबर आनी दुसरी जिवीत नवसरीत म्हणून देंवसरा तें नाका ज्या देंवसरान तुमकां सांगिलां तुमी स्वर्गार गेल्या पुरो पूण तुमी खूंय स्वर्गार वयताय हो देवा गेलो मांदामेंत न्ही असो जेजून आमकां आतां मांदामेंत दिला तुमी म्हजो मोग कोता तसो तुमी पेल्याचो करात जसो हांवें केला तसो तुमी दुसऱ्याचो करात तुका स्वर्गार व्हरपा जाय म्हूण तुजी बायबल आचिता आनी जेजू 2 वर्सांनी येतो म्हूण आतां ही सगळीं फकाणां ही फेर ना वचपाचीं आयकाय बरें करून आनी तुमकां तर कोणा खबर आहा जाल्यार मुगे व्हिडिओ धाडय एश कोन्न पळय कोण लोक घरां चिकन आवट जायन घोली इंद्राचे भाशेन घोलीन वचोन पळय आपूण स्वर्गार वचपा लागोन पळय रोजार कोता बायबल चिता ही सगळीं फकाणां ही देंवसरा गेलें तुका तर खरें जेजू 2 वर्सांनी वा 3 वर्सांनी येवपा तुका तर सांगलोलें जाल्यार तुवें म्हजी भाशेन लोकांक सांगपा जाय आसलोलें चुये बाबा आमी सगळे पवित्र जाय आख्ख्या गोंयकारांक पवित्र करया आनीक आमी सगळीं स्वर्गार या एका म्हणटाय जेजून सांगिल्ले ते भाशेन एकामेकाचो मोग करयाय तर हे व्हिडिओक हांव हेडींग दितलो जेजू 2 वर्सांनी येतलो म्हाका सांगलें 3 वर्सां जालीं तर हें मुगेलें प्रवचन न्ही म्हाका कोण सांगिल्लें तें हांव तुमकां सांगता आनीक कित्याक लागून सांगता हांव हेका आदार जावपा आजून 2 वर्स उरलें आजून 2 वर्स चान्स आहा पवित्र जायन म्हजे भाशेन करून सगळ्या कातोलिकांक पवित्र करपाक ती आनी दुसऱ्यान सांगूंक पावपा नाय कातोलिकांकूय सांगल्यार पुरतें चलय पुरो एश कोन्न तो चिकन आवट जायन भितर घरां बंद रावन वो बायबलाचेर ती आनी दुसरी कातोलीक नाय तेंकां आनी कितें सांगूंक पावतलीं पूण आसूं पवित्र तुमी कितें करपाक शकता पूण तेंकां पयलीं पवित्र जाय दी तेंगेले दोळे उगडोंक हांव हो व्हिडिओचें नांव ते भाशेन दितलो जेजू 2 वर्सांनी येवपाचो आहा म्हणून इतले लोकां जो जेजूक रावता भितर वचोन पळय रोजार कोताय तेंकां सगळ्यांक साल्वा जायन भायर सोन दी आनीक पवित्र जायन जेजूचो वार फुडें व्हरून दी आनी मागीर जेजू 2 वर्सांनी देखून येयल्यार ती साल्वार जाली तेंगेल्यो फामिल्यो साल्वार जाल्यो आनीक सगळीं गोंयचीं कातोलिकांय साल्वार जालीं व्हेरी गूड तालियां एश जावपा जाय तें म्हजो मोग केला तसो तुमचोय करात दुसऱ्यांचोय करात हांवें केला तसो करात आनीक जेजूचो गूठ हें सगळें फाल्स तर तूं जेन्ना पवित्र जातलो तुका सगळी एक उतराची तुका सोजमणी मेळटली हें सारकें गरजेचें जी पडे गॉस्पल म्युजीक म्हणटाय ती देखून सगळीं फाल्स ती तुका फकत बोरमोशाचें दोताय तूं कांय करूंक पावना तूं तेंगे ती कांतरां आयकोन तुगे जिवीत तितून काबार जाता ओर नाक आहलो वस्त आयकोन तुगे जिवीत तितून काबार जाता तूं फकत ती बोरमोशाचें दोताय जें पळय तुका तुगेले 5 पळय सेन्स आहाय वासाचे आनीक चोवपाचे टेस्ट करपाचे टच ही सगळीं पळय 5 सेन्स आहाय तुका ते तेजेरी दोताय बोरमोशाचें दोताय फकत जेजून म्हणून सगळें सोंपाडलें काबार केलें बोरमोसो आनी ना आपण सगळें काबार केलें नोपयत केलें मनशाचें पळय वायट आहलो तें काबार सोंपयलें पूण ही कांतरां कितें आहाय ती ओल्ड टेस्टामेंटांत उरलीं तर तुमी मुगे डिस्क्रिप्शनांत वचाय 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय आनीक मुगेलें सेम व्हिडिओ पळय आहा इतलेय इंग्लीश कोंकणीन हिंदीन त्याची तुमी सिरियल ऑर्डर आसा लायनीन बरें कोण वचाय आनी तें करीत एक 6 म्हयने देखून कराय आनी मागीर तुमकां ही शिकवण मेळून तुमगेलें मन सारकें उजवाडटलें आनी पवित्र आत्मा तुमचे भितर आहा तो तुमकां मागीर हें सगळें कळयतलो
आनीक तुमी म्हाजेर सारकी शाठूक जातलीं. देंवचार कितें तरी वायट तुका दाखयलें वा दुसऱ्यान तुका सांगिल्लें आपल्याक जिवीत अशें तशें तेका तूं सांगतलो तूं हें कर तुगे जिवितांतलें काबार. 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवेन की तुमकां विंचून काडल्यांत आनीक ह्या पासो तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनीक फळां दिवचीं. तोखता तसलीं फळां, तोखता तसलीं फळां. जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना, म्हाका बापान धाडला. म्हज्या बापान म्हाका संवसारांत पाठयला. हांवेन की तुमकां वेचून काडल्यांत. हें प्रवचन हेजी सोजमणी कानार तुमच्या पडोन जेजूचीं उतरां आयकोन तुमी पवित्र जालें. हांवेन तुमकां वेचून काडल्यांत म्हणटच म्हाका पळय बापान सांगिलां तें हांवेन सगळें तुमकां कळयलां आनीक तें तुमी मानून घेयलें आनीक तुमी पवित्र जालें. म्हजे उद्देशीं वळ ह्या बायबलां गुगलाचेर मारय. बापाशी कोणूच वचोना बगैर म्हजे वरवीं फकत जेजूचे वरवीं. तेका लागून जेजू म्हणटा की तुमकां वेचून काडल्यांत हांवेन. आनीक बऱ्या जिविताचो मार्ग ओर बरें जिवीत तुका संवसारांत मेळपाचें आनी कोणाचेरच धरलेलें ना, अवलंबून ना, फकत जेजू. आनीक जेजून सोजमण दिली आमकां कितें करून ही पद्दत आमी चलोवपाची आनीक शिकोवपाची आनी आमगेल्या जिवितांत वेव्हारांत घालपाची. तें आमी सारकें हेजी सोजमणी आमकां मेळपा जाय. बेश्टें जेजू जेजू म्हूण व्हडल्यान बोवाळ मारय म्हटल्यार तुमकां कांय जावपा ना. तेका पद्दती आहात. तूं एक नयेली गाडी मॅन्युफॅक्चर करता तेका पद्दती आहात. त्यो सगल्यो वस्तू कंप्युटर आनी इंजीन गियर बॉक्स टायर बायर लायतरी ती गाडी तयार जाता आनी तेजो मागीर तुका उपयोग करूं मेळटा. ते भाशेन जेजूची पळय देवाची पद्दत जेजून पळय शिकयल्या ती आमी सारकी पद्दतीन वचपा जाय. तूं ओल्ड टेस्टामेंटांत तूं वेस घेवन म्हणीत रावलो आनी जेजू जेजू म्हाका बरो कर म्हणीत रावलो कांय जावपा ना. मुगेले व्हिडिओ वचय जायत भाशेन हेडींग दिलो हांवें. ती हेडींगां त्या व्हिडिओ लागता आनी ते चोयाय तुमकां खंयचो हेडींग जाय कितें जाय तें लायाय आनीक आयज सावन पवित्र जायत. घरांत 24 वर वाजोयाय, बंद करूं नाकाय. एक प्रिचिंग दिसभर वाज दी. तुमी हिंदी कोंकणी आनी इंग्लीश कोटा जाल्यार तिनी प्रिचिंगां आठवून घाले सकाळी सांजसाक आनी रातीं. आनीक तो वावर हांव कोता तशें फुडें व्हराय जेजून केलें तशेंच. जेजून केलें तें शिसान केलें तें आनी सातान केलें तें हांव कोता. आतां तुमी करात. दवर एक कातोलिकागे कायदो. तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना. हांवेन की तुमकां वेचून काडल्यांत आनीक ह्या पासोत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनीक फळां दिवचीं. तोखता तसलीं फळां. इंग जेजू कितें सांगता, वसात सगळ्या संवसाराक आपल्याची खबर परगट करात. तांकां आपल्या शिश्य करात. गो एंड मेक डिसायपल्स इन माय नेम. ह्या पासोत तुमकां नेमल्यांत. पूण आमी कितें आमगलो घोराबो करूं उरले आमी. पयशे भाटां बेसां दुडूक रेचकाय हें आमी सगळें सोडून दिलें. हांव म्हाका देव सोमेस्ता म्हणटाय तुमी. हांव म्हाका आनी मुगेले घोराब्या पुरो. दुसऱ्यांगेलें देव पळोवन घेतलो. पूण जेजून कितें सांगिलां, ह्या पासोत तुमकां नेमल्यांत हांवें तुमकां वेचून काडलें. आनी हो जो वावर कोना ती जेजूगेलीं मनशां न्ही. ही कातोलीक नांवाचीं. ओलकी आनीक पोलकी फकाणां कातोलीक ही कातोलीक कार्नवाल करपाचीं, डांस करपाचीं, मजा करपाचीं, घरां फुंकसां करपाचीं, बड्डे करपाच्यो, एनिवर्सरी करपाच्यो. एसो कातोलीक ती जेजून नेमलें ती न्ही. जेजून नेमलें म्हणटा ती जेजूचो वावर करपाचें. दवर एक फकत पाद्री आनी माद्री न्ही आनी मोठवाची न्ही. तूं म्हणटा जेजून तेंकां नेमलें म्हणून. जेजू हिंगा 10 जाणां खबर उलयतात.
आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची. तोखता तुसरी फळां दिवप म्हळ्यार कितें? दुसऱ्यांचें बरेंपण करून दुसऱ्यांक शिकोवन दुसऱ्यांक पवित्र करपाचें, ह्या मार्गार हाडपाचें. जॉन 15:16 अशें म्हजे नांवान बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. जेजून हेज्या पयलीं आमकां सांगिल्लें की आमी आपल्याची खबर परगडपाची. आनीक हें केले उपरांत तुमी मागताय तितलें बाप तुमकां दितलो. 17 ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू पोत्तून आमकां उगडास कोता. 10 मांदामेतांचो पोत्तून उगडास कोता. आनी म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. गॉड इज लव. आनीक देवागेलें दुसरें आनीक डेफिनेशन ना. गॉड इज लव म्हळ्यार तितून सगळें येयलें. काकूट येयली, मागीर सगळो देवागेलो प्लान मनशां स्वर्गार व्हरपाचो सगळें येयलें. मोग आसल्यार सगळें येता. तो जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. जायते पाटी हे जेजून सांगिलां की सगळ्यांचो आमी मोग करपा जावो. जे परी जेजून आमचो केला ते परी. जे परी आमी भुरग्यांक उगडास कोत्ताय, खूंय इस्कला वयता आसतना चोय एग्जाम सारकी बरोय, तो आन्सर गोड येतलो, उगडास कर, एश कोन्न तेश कोन्न. आमी भुरग्यांक पोतून उगडास कोत्ताय भायर सरता आसतना घरांतली. वा कोणाकूय बाजारांत वयता आसतना चोय तें इसर नाका, सांगेल तुका की तूं पाटी हाडी म्हणून उगडासान हाड. एश कोन्न पळय आमी आमगे मोगा लोकां घरांतू लोकां पळय उगडास कोत्ताय ते भाशेन जेजू आपल्यागेल्या मोगाची रोचणेक आपले जेजू उगडास कोता की एकामेकाचो मोग करात, विसरो नाकात. चूक नाका एकामेकाचो मोग करपा. एकामेकाचो मोग करात म्हणल्यार दुस्मानकाय, राग आनीक सगळें वायट पयस जालें तें आनी तुका करपाक आनीक मेळना. कित्याक तूं एकामेकाचो मोग कोता जेजू भाशेन. वायट नपयत जाता. तुका सोडून वयता, तुका खबर देखून आसना. तूं पवित्र जातरी तुगेले वायट गूण आनीक वायट तुगेल्यो चालयो आसल्यो त्यो कितकोन बंद जाल्यो त्यो. कित्याक जेन्ना मोग येता, उजवाड येता, काळुकाक नपयत जावपा पडटा. जे परी सकाळींचो सुर्या उदेता काळूक नपयत जाता. आनीक जेन्ना रातचो सुर्या लिंपता तेन्ना पोत्तून काळूक जाता. तर आमी आमगेलें जिवीत फकत मोगान चलोवपाचें. आतां पेट्रोली गाडी आसल्यार पेट्रोलीचेर चलता. डिझेल आसल्यार डिझेलाचेर चलता. ते भाशेन आमगेलें कातोलीक जिवीत फकत मोगान चलपाचें. मोग ना, गाडी बंद, ब्रेकडावन, सारकी गॅरंटी आनीक पेट्रोल घालना ती गाडयान कितकोन चलतली, चलपाना न्ही. तर तुगेले तो जिवितां मोग ना, सारको 100% मोगू आसपा जाय. पेट्रोल आनी उदक तुजें मिक्स घालपा जायना. वा पेट्रोल आनी डिझेल घायल्यार मिक्स घायल्यार ती गाडी स्टार्ट जायना. इंजीन काबार जाता, घोटी जाता. तर आमकां मोगूच जेजूचे भाशेन मोग आनी कांय ना. दर एक मनशा कुळाक फकत जेजूचे भाशेन मोग करपाचो. पूण जीं कातोलीक न्हय तांकां आनीक हांव ही खबर सांगना. तांकां मोग म्हळ्यार कितें तें खबर ना. तर आमकां कातोलिकांक सगल्यांनी मोगान चलपा जाय. जेन्ना आमी कातोलिकां मोगान चलतलीं तेदोणा राग आनीक कोणागे वायट कितें आहा तें सगळें नपयत जातलें म्हणटच आमी तें बक्षितलीं आनी आमी हेजे पवित्र जालीं. मागीर सारकें सोंपें. जेजून आमकां जायते भाशेन सोंपें करून दिलां आपल्या भाशेन जिवीत सारपाक. ओट्रा संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. जेजू म्हणटा तुका कोण म्हजे भाशेन वर जेजूचे भाशेन पळय कोण जेजू गेले काम कोत्ता म्हणटच जेजू गेली खबर परगडटा. काम कोत्ता म्हळ्यार कितें, जितली तूं जेजू गेली खबर दुसऱ्यांक परगडटा आनी ना जाल्यार म्हजे भाशेन शिकयता कातोलिकांकूच जाल्यार जेजू म्हणटा लोक तुजे जळटलो. तूं दुयेंस येवन मरपाना, डायबेटीक हाय जायन मरपाना,
ओर एटॅक येन पॅरलायज जायन मोरपाना ना जाल्यार किडनी फेल जायन डायलिसीस कोता आसतो मोरपाना ओर तुमोर जायन कॅन्सर जायन ओर इन्फेक्शन जायन मोरपाना तर जेजू म्हणटा तुमकां जळटली लोक तुमचे जळटलो आपल्या गेलो वार कोताय म्हणून पूण हें तुका दुयेंस बियेंस तसो कांय जावपाना तुका जाय ते तुका सांगतले हे टॉम डिक हॅरी पळय हाय ओर तूं हुंय रितीरां वयता थिंगा तुका जाय ते जावन तुका आयक येतोलें जायते पाटी तुजो खुरीस उबार म्हणून आनी तूं चल म्हणून तुगे जिवितां हुरीस आसताय म्हणून ही फोकाणां तुका हुंय तुवें तर आयकिलां की तुजेर हें दुयेंस येयलां तो तुजो खुरीस तूं शिकोंक बरें ना तुज्या भुरग्यां तो तेजो खुरीस तुका नोकरी बरी ना उण्या पगारची नोकरी आहा तो तुजो खुरीस ही फोकाणां सगलीं तुका पळय कोण सांगोता तुगेलीं दुयेंसां वो तुगेल्यो आळकुळ्यो तुजें येयलें तें वायट तूं भोगिता वो तूं वायट मार्गान चलोता तुगे भुरगीं तो सगळो तेंगेलो खुरीस मो जाण एकल्या गेलो आनी हो तुमी मोर पासून घेवन चलोंक जाय म्हणून फोकाणी सगलीं तुमकां पळय कोण हें सोजमणी दिता तो तुमकां सारको हितूच मारपा सोदिता हितूच तुमगे दुयेंसान मरपा तुमी अशें तुमी आनी तितू भायर सरपाचें न्हय कितें जावं तें दुयेंसाचें एग्जाम्पल घेया उदाहरण दुयेंसाचें घेया तुका एक दुयेंस जालें जाल्यार तो तुका कितें म्हणटा हे हो तुगेलो हुरीस भोंव आतां घेवन मोर पुऱ्यान भोंव हुरीस आनी हो हुरीस घेवन तूं मेल जाल्यार इफेर नात आनी सांगिल्लें तुमकां हें तुजेर पळय येयलां तें सुण्याक गे मरण पिशाच्या दुयेंस बुयेंस जायन मरप म्हणटाय तें आनी तुजेर तर तें येयलां जाल्यार तुगे भुरगीं तेज्या परस पास्ट मतली म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें सदां सांगता हांवें मुगे व्हिडियो आयकाय हें तुमचेर पळय वायट पळय येयलां तो तुगेलो हुरीस न्ही जेजू म्हणटा होचोय तुगेलो हुरीस संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात हो हुरीस आमगेलो तूं तो पवित्र आहा जाल्यार तुका हो हुरीस केसोलो तुजेर दुसरो लोक जळटलो इतलें तूं पवित्र पुस्तक दुसऱ्यांक शिकयता म्हणूच तुजे लोक जळटलो कित्याक तेंकां पातकांतुली भायर सरपाना काय जे परी फारिजेव जेजूगे मिलाग्रे कोन्न सगळें चोयलें तेणी जिवीत भोंवता तेजे बाराबर भोंवले 3-3.5 वर्सां मिनिस्ट्री करपाक जेजू कोता आसतना तेका ते दवरपा भोंवताले 3.5 वर्सां जेजू गेली कितें चूक मेट जाल्यार ती दोन तेका जाती तो बेगीन मारपा चिंतताले जितो तर हें इतलेंच आमकां जळपाचें लोक आमचेर जेजू गेलें काम कोताय जाल्यार म्हणटकीच बरें काम कोताय जाल्यार जेजूचे फारिजे जळटाले तेका दवरपा भोंवताले तर आमकांय जेजू म्हणटा हो आमगेलो हुरीस की लोक आमकां आमचेर जळटलो कित्याक लोकांक आपल्या गेलें वायट जिवीत सोडपाक नाका ज्या परी फारिजेव आनी धर्माचे वडील आसले ते जेजूच्या टायमार तर तुमकां तर कोण सांगता तुजेर हुरीस आहा तो तूं घे आनी भोंव तूं गेलोलो रितीरा बरें जावपा मो मागो देवा कोडे वा कितेंय रोजा तुजें केलें ओर तुका कसली बुजवण दिली ती आयकून आपूण बरो जातलो मो तूं गेल्लो पूण कितें तुका बोलतें सांगिल्लें थिंगा तुका सांगिल्लें हो तुगेलो हुरीस हुरीस म्हळ्यार कितें भोग येता तुजें येयलें तें मोर पुरां भोग हो तुगेलो हुरीस घेवन चल म्हणटाय तुका तूं गेलोलो आशेक पडलो भाशेक म्हणटा तेचो खबर जाली आतां तर आमी सगळें वायट सोडया पवित्र जाय मुगेलें डिस्क्रिप्शनां वसाय 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय आचाय तें कोण फर्स्ट व्हिडिओ चोयत तो आनी दिसभर मुगे व्हिडिओ घालून दवरया घरांत 24/7 होर्सान न्हिदत आसतना देखून 24/7 म्हणल्यार कित्याक तुगेलें मन तुगेलो वतमो तुगेलें काळीज तूं न्हिदलो आसतना देखून चलता सगळें नाजाल्यार तूं मरपाचो तुगे बॉडी सुसेग घेता तुगेलो सोल सुसेग घेना जितलें देवाचें उतर तुगे कानांतल्यान वयता तूं न्हिदलो देखून आसतना तें सोल आयकता आनीक
सोल माजेर नितळ जाता, प्युरिफाय जाता. ज्या परी आमी वॉशिंग मशिनाक घालून रोप धुयताय, सगळो चिखोल वयता, ते भाशेन तुगेलें पवित्र उतर जितलें तुगेलें कानांत वचोन तुगे काळजां रिगोता तितलेंच तुगे वायट नपय जायत वयता आनीक तूं म्हाजी जात तितलो बेगीन तुका पवित्र जावपाक हो सोयेग मेळटा. सदांच उगडास दवरयाय की तुमगेलो जिवितांतलो खुरीस जावन आसा, तूं पवित्र जायन देवाचें प्रवचन कोता जाल्यार तुका लोक गोडे तोंड मारीत वा तुजेर तुका तुजेर जळोत. तूं आमकां कितें शिकयता बरें जावपाकू, तूं जाल मरे पुरो. अशें करून गोड तुमकां लोक जायते सांगोत तुमकां आडकुळे हाडे तुमी घरांतू देखून. हें तुका कित्याक जायें, हें पाद्रीन गेलें माद्रीन गेलें, तेणी करपाचें. तुगे घराचीं मोगाळ मनशां तीं माय पाय भाव भयणी भुरगीं सगलीं, पूण तुका तीं सांगतलीं अशें करून कित्याक तीं उलयनाय तें तेंचे भितर देंवचार आहा तो उलयता. तर हो तुगेलो हुरीस दुयेंस न्ही. जेजूक एकूय दुयेंस जावं ना आनीक जो पवित्र जाता ताका एकूय दुयेंस आसपाचें ना. वयतलें कळोन. पूण पवित्र जावपाचो आं, तुका गोळे रावंडे पोटाचे धरीत ते. तूं बरो जातलो, तूं बायबलाचेर बायबल शिंक रे, आख्खें हें बाय हाड कर रे, वेर्सा नंबर बाय हाड कर आनी वेर्स उलय. तूं तितू रावंड तितू मरोन वयतो तूं म्हाजे रावंडे बोवटां. ना जावं वर्सा वर्स रिती रायो, ना सुमना रिती रायो, ना म्हयन्या रिती रायो, येयत राव. देव तुगेलें आयकतलो फकाणां. देव आयको म्हयन्या वर्सां रितीर नाकाय. 5-10 मिनटांनी तूं मुगेलें तूं आचून पवित्र जा, तुगे मागणें आतां टाडाच कोन जालें काबार आयकोन. 19 तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हूय म्हूण आनीक हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. संवसार म्हळ्यार कितें? संवसार म्हळ्यार आमगेलो 120 वर्सांचो एन्जॉयमेंट हो संवसारांत. देवान आमकां आनंद भरीत खुशाल भरीत जिवीत सारपाक आमकां संवसारांत धाडलें. हो तेणें संवसार रचिलो तो आमकांय रचिलें. हितून देवागेल्या खुशेंत आनी मोगान आमी आनी खुशालकायेन आनी आनंद भरीत जिवितांत देवाचे बाराबर आमी वांटो घेवपा हितून संवसारांत. तेका लागून आमकां देवान संवसारांत घायलें. तूं म्हणचे सायन्स माकडा वयल्या मनीस जालो आनी कितें केसो थियरी जाली आनी कितें क्वॉंटम सायन्स जालें आनी कितें जालें तेजे वयल्या मनीस जालो मो. हें सगळें देंवसराक गेलें. मनीस देवान रचिला आपल्याच्या हातीन, आपल्याच्या मोगान, आपल्या जायते भाशेन आपल्याचे भाशेन. देव बाप पुत्र आनीक देव इस्पित सांत. देव पवित्र आत्मो म्हणटकीर सांतीच तिनदाचो एक देव, तीग जोण. हो आमगेलो देव हेणें आमकां रचिलें. तर जेजू म्हणटा हिंगा तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. जेदना आमी पवित्र जायन जेजूगेलें कार्य कोताय, जेजूचे खबर आमी शिकयताय, तेन्ना जेजू म्हणटा आमचो मोग लोक करपाचो ना. कित्याक लोकांक वायटांत रावपाक जाय. तांकां तेंगेलो काळूक आहा तेजेर उजवाड पडलेलो नाका. आतां तूं सारको न्हिदलो आहा रातयांत आनी कोणें येवन रुमांतूय तुगे लायट पेटयली म्हूण तूं जाल्यार तूं सारको चाडोन ताका मारपा वयतलो. तूं मुगे न्हीद कित्याक पिड्ड्यार कोत्ता मो. ताका डिस्टर्ब जालोलो नाका कोणाकूय. आतां मदीं रात जालो आहा आनी तूं सारको डीप स्लीप आहा आनी कोणें लायट पेटयली, तूं चाक्कोन जाग जातलो सोमतोय. ते भाशेन पातकी जिवीत लोकांक सोडपा नाका. ताका लागून लोक जेजू म्हणटा तुजो मोग कोण करपाचो ना, तुजे सगळे आड येतले. तुजेर आड येवपाक चान्स आहा. आनीक होच तुजे खुरीस तुजेर कोण आड येयल्यार हो तुगेलो खुरीस म्हणून तुवें बरें करीत भोंवपा जाय आनीक जेजूचे भाशेन आपल्यागेलें कार्य करीत लोकांक साल्वार करीत आमी वचपाचें. आनीक जो तुजेर जळटा
तो एक दीस तुगेलो मोग चोयन तुगेलो वावर चोयन तुगेलें जिवीत चोयन घोडये तो पवित्र जायत ना जाल्यार घोडये तेजेर वायट येवन घोडये तो तुज्या आदाराक आपल्याच्या आदाराक पाव म्हणून घोडये तुजे लागीं येयत तो आदार मागपा तर तूं तुजेर आड येताय ताका लागून तूं निराशी जाय नाका तूं जेजू गेलें काम करीत म्हजे भाशेन फुडें वच संवसारांतले तुमकां हांवें वेंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा देंवचाराक कोण इफेरनात स्वर्गार गेलोलो नाका ताका लागून देंवचार हें वायट मनशांच्या मोतींत घाता तुका कितें म्हणपा ती उतर म्हणून तूं घोडये निराश जायत तूं तुगेलो घोडये बावाट सोडीत ओ तुगेलो फामिलीचो मोग मोगाची फामील ती तुका नाका पुरो बंद कर म्हणटाय म्हणून तूं घोडये बंद करीत हें सगळें देंवचारा गेलो प्लान देंवचारा कोण स्वर्गार गेलोलो नाका देंवचार देवाचेर चड रागार आहा कित्याक देवान देंवचाराक उज्यांत शेवटिलो उजो इफेरनाक आयलो हेका लागून काळूक आनीक उजवाड आनीक संवसारांत आमकां कांय ना मनशाच्या जिवितांत हें पडे आमकां देवाचे भाशेन देवान मनशाक रुचलें देवाचे भाशेन म्हणटच मनीस केन्ना मोन ना तूं म्हणच्या हो मेलो तो मेलो ना मनीस मोन ना मनशा गेलो आत्मो म्हळ्यार सोल पवित्र आत्मा आनी वायड इवल स्पिरीट म्हणून आत्मो सोल जो देव रचीत आसतना मनशाक सांस म्हणटाय तो घाता तो तर हो सोल केन्ना मोन ना तुगेली कूड मोत्तोली बॉडी जेजू म्हणटा आपण हें तुमकां वेंचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा तुमी देवाचे भाशेन जाले म्हणून देंवचार तुमचेर जोडटा तुमी ते मनशाचेर राग दवरनाकाय तुमगेलें कार्य मुखार व्हरत रावाय तो मनीस तुगेलें चोयन सुदरत रावतलो हितून दुबाव ना 20 चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतरांचो उगडास दवरात ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली ताणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतरांचो उगडास दवरात चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय तर हो देंवचार आहा तो ताका आमच्या जिवितांत केसलोच ताका आमगेल्या जिविताचेर अधिकार ना देंवचाराच्यान आमकां फोर्सान हाती दोन ना म्हणून ओडून व्हरोन फोर्सान आमकां आमचे उद्देशीन तेज्यान कांय करून घेवपाक जायना फकत तो आमकां एवे घायल तेश करून फकत चिन्ह घाता सोजमो सारकें सोंपें आहा एवेक फकत चिन्ह घायल तेणें तूं तें आहा तूं देवाचे भाशेन जातली पूण एवे खबर ना की देवाचे भाशेन म्हळ्यार कितें ती देवाचे भाशेन आसली मनीस म्हळ्यार देवाचे भाशेनूय आपल्या भाशेन आपल्या सारको रचलो देवान देवाचे भाशेनूय पूण एवेक सांगेल ताणें आनी एवेन मानून घेयलें एव देवाचे भाशेन आसलोली पूण तेन म्हणलें आतां हांव देवा भाशेन जात जाल्यार आनी कितें खावपाचें पूण तें खबर ना पूण देवा भाशेन आहा मो आतां आमी देवाचे भाशेन आमकां पोत्तून केलें जेजून ताका लागून देवाक स्वर्गीच्या बापाक जेजू धाडपा पडलो पोत्तून जें आदां एवेन पडे पातक केलोलें सगळें विबाडलोलें हो स्वर्ग विबाडलोलो सुसेग आनीक भलायकी विबाडलोली ती सगळी पोत्तून घेवपाक आनी आतां आमी पोत्तून आमी स्वर्गाचे भाशेन जियेताय जी कोण पवित्र कातोलीक आहाय ती बेश्टे न्ही बेश्टे फकत नांवाची ताका तें मीस कुमन्यांव आनीक क्रिज आनी जेजूचें रगत तें ताका कांय लागू जायना
कित्याक तें पवित्र जाय तें पवित्र रावनूच तुवें घेयल्यार त्या साक्रामेंताचो तुका फळ मेळटा. जेजू तुजे भितर येता. ना जाल्यार जुदासाक पडे कुमन्यांव दिलो आनी जुदास वचून गोळ्यार मेलो तेजो इफेक्ट तुका कांय जायना. तुगे वायट चालू आहा. तुगे देंवसार पडे भितर आहा तो चालू आहा तुगेलो. तूं अशें कुमन्यांव घेता तें घेता दोन मनीस देव आनीक देंवसार बारबो येवपा जायना. रात आनी दीस आहा तेशें कोन्न काळूक आनीक उजवाड आहा तेशें कोन्न. कितें एक आसत तुजे भितर. जे मेरेन तूं देवाक भायर घाना देंवसरा भायर घाना तूं कितें कर मिसा वच कुमन्यांव घे हाती लाय सांतां लाय सायबिणी लाय दिमी घाल माग सांतेन साकरामत्या बोले बोस दिसभर कांय फायदो ना. कित्याक तुजे भितर देंवसार आहा. देव कितको येतलो. ताणी म्हाका धुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय धुमाळो दितली. तर जेजू म्हणटा हितून व्हडलें चिंतपाचें आनी कांय ना. तुमी म्हजें जिवीतूच येय. जे परी म्हाका घडलें तें घडये तुमकांय घडोत. तुमकां लोक सोतायतलो घोडये धुमाळो दीत. हे पडे दुसरे देश आहाय ते घोडये तुमकां धुमाळो दीत. ना जे वायट मनीस आहाय घोडये ते तुमकां धुमाळो दीत. अशें म्हणटा जेजू. कित्याक ताणी म्हजें उतर सांबाळना जाल्यार तुमचें सांबाळटलीं. जो वायट मनीस आहा तेणी तर मांडून घेयलें आनीक तीं कातोलीक जालीं आनी मागीर पवित्र कातोलीक जालीं जाल्यार म्हणटा जेजू बरें जालें. तीं तुजे भाशेन कोतलीं तुका चोयन. तुवें मुगेलीं उतरां तांकां सांगिल्लीं तेणी मांडून घेयलीं. तेणी मुगेलीं उतरां वेव्हारांक गायलीं आनीक तांकां तेंगेलें दुयेंस बरें जायन मेळ्ळें काम जायन मेळ्ळीं. तर आतां तीं दुसऱ्यांक शिकयतलीं. तुमचेंय सांबाळटलीं. तुवें पळय ताका कितको सारके सोत मार्गार हाडलो ते भाशेन तीं मनशां चलतलीं सोत मार्गार आपल्या भाशेन आपल्या गेलो वार कोतलीं एकीच. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत तीं तुमकां करतलीं. कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. हेका लागोन तुका लोक तुका विचारपा येतलो जेजू म्हळ्यार कोण. जेजू देव खूंय बरयलो आहा कित्याक तांकां वळख ना. ते वळख घेवपा भोंवताय देवाची आनी तुका फोट माताय. तुगेलो पळय भावाट आहा कातोलीक भावाट आहा तो ते आलोवपा सोदतायत. तूं घोडये एक दीस पवित्र जायत आसलोलो पूण तुका तूं पवित्र जालो ना म्हूण तुका तेजो जाबाब खबर ना. मुज बोले हाडय तांकां. तूं जेन्ना पवित्र जातलो तुका एक उतराचो जाबाब देव पवित्र आत्मो जेजू तुजे तोंडांत घालतलो म्हूण सांगलां. खूंय कितें उलोवपा जाय तें. ओळ मारेन चोय गुगलां. आमकां कांय भिवपाची गरज ना कातोलिकांक. ना म्हूण कसलें कार्य बरें कार्य करपाक ना म्हणून कितें उलोवपाक देवाची खबर. उतरां म्हणटा देव घातलो तुज्या तोंडांत. तूं फकत फुडें सर पवित्र जाव पयलो आनीक मागीर जेजूच्या भाशेन वावर करपाक लाग. उतरां तुज्या तोंडांत पडटलीं. कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. तांकां देव म्हळ्यार एक फोकाण दिसोना. देव म्हळ्यार तेंगेले ब्लॅक मॅजीक आनीक देवाक ह्यो त्यो वस्तू दीन ते देवा बुलोवपा सोदताय. हीं सगळीं फोकाणां. आमकां मनशांक देवान रचिल्ली वस्त देवा दीन कितें फायदो आहा चिंतया तुमी. हें सगळें देवान मनशा पासत रचिल्लें. देवान सांगलो ना हो संवसार मुगेलो म्हणून ना. हो संवसार मनशां गेलो. संवसार देवा नाका. तो तुमी संवसारांतल्यो मन जाती भेटो आनी कितें केसो भेटो चोय कांतार आहा आमगेलें. मन जाती भेटो म्हळ्यार कांतार आहा कोंकणीन मिसा म्हणटाय आमी. केसल्यो भेट्यो देवाक नाका जाल्यो म्हणटा म्हळ्यार देवा नाकाय त्यो कितें करूंक. देवाक कितें कोल्ड स्टोरेज आहा मेंढरे मान बोकड्या मान तिंगा भितर घालूंक. ओ कितें तो देवा मनजातीगे रोगता कितें हें कोता कोडी कोता रोगताची. पयलीं बरी दुकरां मांस हाडपाक गेल्यार आपल्या रोगत दिया म्हणटाले. हें बरें जाता न्ही सोरपातेलां बी घालपा. ते भाशेन जेजू कितें बुफे काडटा सोरपातेल कोता. ह्यो संवसारांत वस्त रचिल्ल्याय त्यो देवान त्यो मनशांक एन्जॉय जावपा संवसारांत. आनी तुमी देवा हात लायन फुलां पोड घान
आनी कितें गोरीबाय जेवण दीन हें कितें कोताय हेरे आयलें कातोलिकांची पयली देवाची वळख गेल्या कातोलिकाच्या लोकांक गेली देवाची वळख कातोलिकांकू ना देव म्हळ्यार कोण तो तेशें म्हणटा जेजू वचोय म्हाका पाठयला ताजी ताका वळख ना कातोलिकांक पयलीं गे आमी कित्याक कातोलिकांक हिंगा थिंगा सगळो एपार देखून घेवन दिताय जाणो आनी हें तें आनी घराको बांदताय म्हाजी तेणी हें दिलां तें दिलां मो तेजे बदलेक तूं हितूक घेवन वयता मागीर तुका इतलें दिताय ते तर आमी हें कातोलिकांनी पयलें आमगेलें जिवीत पयलें आमी नवसोरपा जाय पयलीं कातोलीक बरो जाय मागीर सगळो संवसार बरो जातलो मुखार जो थंय तेश कोन्न फाटलो वयता आमी कातोलिकां तर वायट आहा जाल्यार दुसरो लोक जो कातोलीक ना तो आनी कितको बरो जातलो तेका जेजू मेळटलो खंयचो तो तुमगे क्वेशनय जातले दाखय जेजून हूंय बरयलां देव हूंय बरयलां जेजू देवाचो पूत हूंय बरयलां जेजू मेलो हूंय बरयलां जेजूक पुरलो हूंय बरयलां जेजू जिवन जालो आमकां कातोलिकांकू खबर ना एक सादो जाबाब दिवपाक जाल्यार ते बाड्यांनी कोतले कितें ती कोतली कितें तेंच्या थिंगा चेडवाचें निसवणटोन जाता सगळें कातोलीक चेडवां सोडून दुसरी चेडवां चोयाय तुमी कितें जालें तें हिस्ट्री हाच्या सोंशा भाशेन फकत कान दोळ्यांचे हाडनाकाय आनी आमी भाव भयणी म्हणनाकाय भाव भयणी म्हणपा जाय जाल्यार तुमकां दुसरे कातोलिकां चेडवां भाशेन ते भाशेन आतां सोयेग आहा जें उगतेपण आहा ते भाशेन दुसरें ना तूं पण भयण म्हणटा तें येस्ताच कितें जालो तो तर हें आमी कातोलिकांनी पवित्र जावन सगळ्या बऱ्या मार्गार जिवीत उगतेपणी जियेवप आमी सगळ्या सोयेक दिवपाचो भोव कोन्न चेडवांक तेंगलो सुसेग पेड्ड्यार जाला कातोलिकां सोडून हिस्ट्री हाच्याय गुगला वचोन चोयाय चेडवां केसो अन्याय जाता चेडवांचेर कातोलीक चेडवां जेजूच्या नांवान बरीं आहाय सारकीं तरी पूण पवित्र ना म्हणून घरांत दुस्पट आहा ना न्ही घरांत घोव मारताय घोव सोतायताय पीन सोतायताय आनीक रागान सोतायताय आनीक कोण दुसऱ्या मोकोत आपले साखरामेता भायले सोतायताय हें आहा ना न्ही कितें आमी कातोलीक पवित्र न्हय तेका लागून तुमकां सांगत हांव सगळे कातोलीक पवित्र जाया ना जाल्यार तुमी पिशांचे सुण्याचे भाशेन मरपाचे 22 हांव येवंक नासलों आनीक तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार तांकां पातोक आसचें नासलें पूण आतां तांचें पातोक तांचेर थापिना जावंक तांकां निमितूच ना पूण आतां तांचें पातोक तांचेर थापिना जावंक तांकां निमितूच ना आतां हिंगा आमकां जेजू सांगता की इंग्लीश नाचिता आयकाय बरें कोन्न जे कोणा इंग्लीश कोण ना ती तुमगेले नातरां कोडे पोतरां कोडे सोतरां कोडे हांवें कितें हाचिल्लें तें सोजमूण घेयाय नेणार राव नाका नेणार राव तेचें हेंचो हात सांगिलां जेजून हेंचो 22 If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. कितें गिल्टी आनी आमकां कोंकणीन कितें मेळटा हांव येवंक नासलो आनी तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार हें सारकें आहा म्हणटा तांकां पातोक आसचें नासलें हिंग चोय तांकां पातोक आसचें नासलें म्हळ्यार कितें आनी हिंग चोय इंग्लिशीन इंग्लीश कितें म्हणटा दे वूड नॉट बी गिल्टी ऑफ सीन म्हणटोच गिल्टी म्हळ्यार कितें ती मांदून घेवपा नासलीं आनी कोंकणीन कितें मेळटा तांकां पातोक आसचें नासलें जायतो हितून अंतर आहा फरक आहा कोंकणी दुसरे भाशेन सांगता आमकां चोय जेजू म्हणटा आपण येयन संवसारा येयन आपणें पातोक नपयत केलें आनीक जो मनीस आजून परस जो मनीस म्हाका पडे मांदून घेना तो तेका आनीक दुसरो उपाय ना तो साल्वा जावपाचो ना हेंचोय पूण आतां तांचें पातोक तांचें तापिना जावंक तांकां निमितूच ना
जेजू म्हणटा आपण संवसारांत येयलो, आपण सगळें पातक काडलें आनी बायबलाचेर बरोवन दवरलां आनी सगळ्या लोकांक खबर आहा. तो कोणूय जावं कातोलीक न्ही देखून जाल्यार सगळ्या लोकांक खबर आहा जेजू कोण आनी सायबीण मांय कोण. सगळे रचणे खबर आहा. विचारे कोण ना कोणें विचारे तुमी सायबीण मांयक व्हरताय ओय म्हटलीं, तुमी जेजू व्हरताय ओय म्हटलीं. आतां ताका निमितूच ना. ताका ना जाल्यार तेंगे बायल भुरग्यांक ना, तेंगेले माय पायक ना, तेंगे नातरां पोत्रां सगळ्यांक खबर आहा की जेजू आनीक जेजू कोण तो. जेजू क्रिस्तांवां गेलो देव म्हणून तांकां खबर आहा. तो तांकां आनीक निमितूच ना. हो 22 इंग्लिशीन आहा ते भाशेन ना तो. हो हांवें हुंचे वर्जन घेयलां NIV नोव्हेंबर इंडिया विक्टर न्यू इंटरनॅशनल वर्जन. बायबल घेटव्याची वसाय आनीक थिंगा जायतीं वर्जन आहा NIV मारे. 22 If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. ती आपण पातक केला म्हणून मांडून घेवपाची नासली. ती प्राचित they would not be guilty of sin. ती आपण पातक केलो ना म्हणून मांडून ती घेवपा नाय, पूण जेजू म्हणटा आपण येवन सगळ्यांक ही खबर सांगिल्ली. आपण येवन सगळ्यांक कळ्ळें की हांव देवाचो पूत आनी आपणें पातक भोगशिलें आनीक तांकां निमितूच ना. पूण आतां तांचें पातक तांचेर तापिना जावंक तांकां निमितूच ना. पातक तुवें ओडकून घेवचें पडटा म्हणटा जेजू. तुगेलें पातक तुका पळय लागलोलें आहा तें तुवें ना म्हणपाक हेंच निमितू ना म्हणटा जेजू. पूण आतां तांचेर तांचें पातक तांचेर तापिना जावंक तूं पातक मांडून घेना जावपाक हें पातक न्ही. जेजूक मानना जाल्यार पातक न्ही. ना जाल्यार जेजून पड सांगिलां जेजू हांव देवाचो पूत म्हणून मांडून घेना जाल्यार हें पातक न्ही. जेजू म्हणटा हेका निमीत ना, हेका एक्सक्यूज ना. इंग्लिशीन एक्सक्यूज आहा चोय. बट नाव दे हॅव नो एक्सक्यूज फॉर दियर सीन. तूं कोण जो मनीस जेजू म्हणून देवाचो पूत म्हणून मांडून घेना आनीक पवित्र कातोलीक जायना ताका निमीत ना. गॉन केस. पूण आतां तांचें पातक तांचेर तापिना जावंक तेगेलें पातक तो आपल्यागेलें पातक म्हणून मांडून घेना जाल्यार ताका निमीत ना. कित्याक हांव येवंक नासलो आनीक तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार दे वूड नॉट बी गिल्टी ऑफ सीन. हांव येना जाल्यार तांकां पातक म्हणून पडपाचें नासलोलें. कित्याक आख्खो संवसार पातकान आसलोलो. कातोलिकान पळयन आयकोन कान भेरेल्यात. जिवीत बो आयकतायत. एवांजेल 2 वर्सांनी कितें रिपीट जाता आयकाय. म्हाका सारकी खबर ना. कोण रिडींग कोताय तांकां सारकी खबर आहा आसतली. तर चोया 1-2 ना 3 वर्सांनी कितें रिपीट जाता तोच. आमचे आयतारा कानार पण भेरेले आमी. तरूय पूण कांय फायदो ना गोंयकारांक गेलो. कोणा उडोवपा सगळें कांतरां आनी तियात्रीस आनी कॉमेडियन आनी कोण म्हूण नासतना बरोयनार बरो डायरेक्टर म्हूण सगळें होणा उडोवपा गोंयकारांक कातोलिकांक. जें सांत तोमासान आनीक येणपड घडोवन हाडलां गोंयचे साहेबान आमकां सांबाळून राखून दवरलें सगळें विद्वास केलो. आनी तेंच्या नांवान मागीर ते सीडी कॅसिट्यो कांतरां तेंचें नांव सांतां नांव घाताय विद्वास कोताय आनी कातोलिकांक वाट लायताय आनी सांतां नांवां सायबिणी नांव घेवन ते आपल्यागे रिलीज कोताय म्हणटाय आमी. आनी थिंग मागीर तेंगे मायगे फोटो पायगे फोटो फ्रेंडांगे फोटो इस्पॉन्सरांगे फोटो सगळो इदवास जिविताचो. ईट येता गोंय जालें तें चोयन. भांगाराचें गोंय म्हणटाय कितको कोणें भांगारा केलें. रोगताचें तोयें जावपाचें चोया संवसार कितें जालो आहा तो. क्रिस्तांव गांव सोडून दुसरी गांवां चोया रोगताचें तळी जालें. उगडाय दोळे कान उगडाय सगळेत. पुरो केलें तें पुरो ब्रेक माराय फूल स्टॉप माराय बोंद कोराय ती माची बाची म्हणटाय ती उज घाले माचयेक. कोंकणी भास सांबाळूंक जाय म्हूण तुमगे बोडसो पडटाय लोकां आपयन. ही भास आनीक माय भुमी म्हणल्यार सगळीं फोकाणां. मनशा गेलो होगो तो वता मो. हिंग आमी रावूं येयला न्ही आमगे ठिकाण न्ही सोदांकाल. हें आमगे तूं बरे भाशेन देवागे काम केलें 120 वर्स तुका मॅक्झिमम. ना जाल्यार तूं होणा भितर बेगिनूय.
भुरगीं डिलिव्हरीचे मोत्ताय आनी कितें कोणाक मिसकॅरेज कितू जाताय आनी कितू एबॉर्शन कोताय चोय कितें जाता तें तुमी संवसारान जिते हाय मरे लोकां बरें कोरे कितें होंडा उडयतायत हें देंवसरा गेलें कित्याक कोतायत हो फ्लोट आमकां कातोलिकांक कित्याक जो हो देंवसरा गेलो फ्लोट आमकां कातोलिकां नाका जें गोंय साहेबान केलें आमगे गोंया आहा तेगे कूड तेजे भाशेन आमी कोरे एग्जांपल आसोन देखून आमी कुड्डी जाताय दोळे आमगे एसीड मारल्या बारबो आतां कोणें गोंय साहेब गोंया आहा ते उमी घेवन येताय कांय फायद जायना आमकां कोणें गोंय साहेबा भाशेन काम केलां गोंयच्या गोंयच्या भुरग्यांनी ओके पा हो आहा पा जुजे वाज आहा न्ही आतां आमगेलो पा दागनेल आहा आनी कोण आहा यार खूंय गेलेत यार गोंयकार भांगाराचें तोयें म्हणटा तेणी कितें केलां हें सगळें सोड्याय वायट आनीक पुरो केलें तें बोंद मारे ब्रेक मारे सारकें बोंद कोरे ए टू झेड बोंद कोरे हें सगळें कांतरां कॉमेडी त्या सगळें बोंद कोरे नाका तें आमकां आमगे न्ही कातोलिकांगे न्ही तें जेजू हें आमकां शिकोवपा येवं ना बायबलाचें कितें आहा तेंचें घेवन भोंवाय पवित्र कातोलीक जावाय आनी भोंवाय आनी गोंया सारकें भांगाराचें तोयें कोरय एशें कोन्न जावपा जाय तें आमगेलें गोंय साहेबान फाट घोडलोलें तें आतां म्हण काबा केलें कितें उरलां कातोलीकपणाक कितें आहा आतां कोण बोर जाता दुयेंस बोर जाताय शिसान मिलाग्रो जापा केलें तें आमको जाताय कित्याक जायनाय कित्याक आमी नांवाचे कातोलीक सगळे मोन इफेरना गेलेत जॉन 15:26 हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शेराती पाठयतलो तो बापासून निपजता आनीक देवा संबंदी सोत उगटाबें करता तो मो आतां जेजू क्रिस्त स्वर्गार वयतच एक शेराती पाठयतलो तो बापासून निपजता तो सर्गीच्या बापा कडसून येता तो एक जिवो मनीस कोणाच्या वस्तोरेच्या आदारान येयना तो जे पर्यंत जेजू येयला तेशें कोन्न ना जेजून म्हणलें हांव एक शेराती पाठयतलो फ्युचर टेन्स स्वर्गार वयतच शेराती म्हळ्यार कितें तुमकां आदार दिता तो तुमचे सांगाताक आसत तो तुमकां गोठाय दिता तो तुमकां कितें बरें वायट तेजेर तुमकां चिंतूंक आनीक बरें आहा तें करूंक आनी वायट आहा तें सोडूंक तुमकां सोजमण दितलो तो म्हळ्यार कोण देवाचो एक जोण कोण आडा मासाचो मनीस न्ही आडा मासाच्या मनशान शेराती जावपा जायना आमी फकत टिचर आमच्यान फकत दुसऱ्याक शिकोवपा जाता जें जेजून केलां तें आमी कोण दाखोवपा जाता केदोणा जेदना हो शेराती कोण पवित्र आत्मो हो शेराती म्हणटाय तो जेदना तूं पवित्र जालो कातोलीक आं दुसरें पवित्र जावपा जायना जेदना कातोलीक पवित्र जालो तेदनाच हो पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो तेदनाच की आमकां हो देव खरो जिवो देव आमचे भितर आसतलो तेका लागून आमी देवाचे भाशेन सगल्यो वस्तू आमी कोतली हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शेराती पाठयतलो कोण मनीस न्ही उगडास को तुमकां पोतपोतून कोण तुमकां सांगोत शेराती आजून येयलो ना हो जेजू इसरोलो धाडपाक ना तो बापासून निपजोता आनीक देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो ओतमो येता ओतमो इंग्लिशीन सांगो तुमकां सारकें द स्पिरीट ओतमो मनीस न्ही तुमकां लोक सांगोत हो मनीस येयलो तो मनीस येयलो असो जेजून धाट म्हणलो तो हो ना आनीक मनशाक देवान आनीक मनशाक देवाचें सोजमणी घेवपाक और देवाचो गूट सांगोक मनशाक
धाडपाची गरज ना. जो एक निमाणो देवाचो प्लान आसलो संवसारांत मनशा कुळाक साल्वार करपाक, तो जेजूचे वरवीं देवान शाती पावयलो. आनीक आनीक जेजूच्या फाटल्यान कोण येवपाचो ना. जेजून सांगिल्लें आपण तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, आत्मो, मनीस न्ही. कोणें तुमकां सांगिल्लें हो येयलो तो येयलो म्हळ्यार तुमी ताका हें वाचून दाखोवये. ते तुमकां गोडे एक उतर सांगतले मुखायलें आनीक सगळें हातले आनी म्हटलें असो हो मनीस जेजून धाडलो म्हणून. मनीस धाडून आमकां कांय फायदो ना. कित्याक हो शेरांतय आमचे भितर रावता म्हळ्यार देव आमचे भितर आसता, जे परी आदाम आनीक एवेचे बाराबर तांचे भितर देव आसलेलो. जेन्ना तूं पातक कोता देव भायर सरोन वयता आनीक हो देंवचार तुजे भितर रिगता. जुदासाचे भितर देंवचार रिगोन आसलो. कित्याक जुदास चोरतालो, चोर तो बरयलो आहा. चोर आनीक नागोवणो बरयलो आहा बायबलाचेर. चोर जुदास बरयलो आहा. तर जे मनीस कितें तूं पातक करीत, तूं एक पयसो चल्ले तूं पातक, तूं पातकी, चोर, फॉर्मण एकूच. संवसारांत तुका वायट जियेत आसतना तें तूं चोरता, नागोयता, सोतायता तें तूं खावपा पावना. ना म्हूण तुगेलीं बायल भुरगीं, ना म्हूण तुगेलीं नातरां पोतरां पिळगी खावपाक केन्नाच पावपाची ना. तुगल्या त्या वायटाक, तुगल्या दुयेंसाक लागून तूं पिशांच्या सुण्या भाशेन मोगतलो. कितें वायट तूं चोरता, कितें वायट कोत्ता देखून जाल्यार, कितें वायट पळय तूं लोकांक शिकयता, दाखयता, तुगेली कला म्हूण दाखयता, तें सगळें एशको मरपाचें. कितें जावं तें. हांवें चोरयेचें तुमकां उदाहरण दिलां फकत. तूं म्हणचें ना हांव कोत्तें सारकें, हांव लोकांक बुद्ध दिता. ना, तूं तो लोकांक बुद्ध दिता जेजू भाशेन दिव. कोणू जावं तो, चेडूं, बायल, भुरगें, नेणटें, जाणटीं, कोणूय. ताका लागून तुमकां सांगता हो व्हिडिओ शेअर करय जाती तुलो. सगळे कातोलिक आम साल्वार करया गोंयच्या. हें सगळें वायट चल्लां, पोजोळपण पडेन जें चल्लां, पोजोळपण, हें सगळें पोजोळपणाचें दुसरें. जेजूचो एवांजल सोडून सगळें पोजोळपण जें बेबद्यांक आनीक जे वायट हेका सांपडल्याय ते, वायट वस्तूंक पडे सांपडल्याय ते तेणी करपाचें सगळें. तर आमी हें सगळें बंद करपाचें. जें आमच्या कातोलीक गोरेब्यांनी पळय भितर सरलां आनीक कातोलिकांची परंपरा म्हणटाय ती आमी, हें सगळें आमी नाटक करपाचें, नपयत करपाचें, हेका आमी बॅन करपाचें. हेका आमी साथ आमगेलो आनी सांगात दिवपा शिरीपणा. तूं कितें कर, कितें वायट चोय, जेजूगे खबर सोडून तूं कितें चोय, तुगे जालें वाट लागली तुगे जिविताची. तुगेलें तशेंच तुगेले फामिलीची आख्खी सगळीं काबार, फिनीश. तर हिंगा आमकां जेजू बरे भाशेन सांगता, सारकें उगटापें कोन्न. आतां कुड्ड्यां देखून आसूंक कोडटा, बोटाचे चोयन कुड्डे आचताय, पूण हें दोळे आसलोलें आसूंक कोडना. ते म्हणटाय जेजू देव न्ही, आनीक हो कोण ओतमो येता म्हणलो तो कोण मनीस येता, आनी कितें सगळीं फकाणां. कुड्ड्यां देखून आतां आसूंक कोडटा. कुड्ड्यांक कोडटा शिकयताय. कुड्ड्यांगे इस्कॉल आहा हिंगा UK जायतीं. कुड्ड्यां देखून आसूंक कोडटलें, कुड्डी सांगतलें कितें बरयलो आहा तें. पूण हे पळय चोर, हे घातकी पळय आहाय ते आमकां प्रश्न करपा येताय, फोटींग मनीस सगळे, तांकां आसूंक कोडना म्हूण दाखयताय ते. बरयलो आहा बायबलाचेर. ते म्हणटाय कोण मनीस येतलो, जेजू देव न्ही, आनी कोण येवपा आहा, असो खबरो. कितें सोंपी बरयलो आहा तें चोय. तो येतलो तेन्ना स्वत उगडापें करता तो वतमो. वतमो धाडटो म्हणलोलें जेजून. आनी हे पिशे आहाय ते सांगताय आमकां मनीस येतलो, आमी मनशां रावताय. हिंगा सारकें साप बरयलो आहा, हांव बापा कडसून तुमची अशी एक शेराती पाठयतलो. देवागे उतर केन्ना हास अशी पोंड ना तें. आनी जेजू डायरेक्ट देव उलयला. पोन्ने कोरारान देवान सांगलोलें प्रोफेतांकडच्यान की एक भुरगो आंकवार मोरयेच्या कुसम्यान जल्मतलो आनीक ताका नांव जेजू म्हणून दितले.
सोरवंडार जातलो, तो शिकयतलो, तो देवा कडसून येयला, तो सगळें तो मोत्तलो, कोय सोंसतलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो, सगळें बरयलो आहा. आनी हांचो हिंगाय बरयलो आहा. हे पळय कोण फोटींग पळय मनीस आहा एक फोटकी रे, तांकां तेंचे दिश्टी पडना, हे सगळे दिश्टी पडटा. बायबल जाणाय म्हणटा, बायबल स्टडी केल्या, सगळें सांगताय, पूण कितें हें चुकयताय, हें खाताय, हें लिपयताय सांगनाय. कितें तें खबर आहा, कातोलिकांकूय खबर ना म्हणून. ओ दुसरो पळय दुसरे क्रिस्तांव पळय लोक ना, तांकां खबर ना मग बायबलाचें कितें, ते म्हणटा इतलें बरयलो आहा जालें काबार. हीं उतरां खाताय, हीं उतरां लिपयताय, हीं उतरां सांगनाय. आनीक देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो ओतमो, ओतमो. सोत उगटापें करता तो ओतमो. आनीक सुरवातेक तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. कोण? पवित्र आत्मो. आनीक सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. पवित्र आत्मो कितें म्हणटा, जें हांवें करून दाखयलां तें पवित्र आत्मोय कोतलो. आनीक आमी जो पवित्र कातोलीक आहा तोवूय जेजूचो गोवाय जातलो. म्हळ्यार पवित्र आत्म्या उद्देशी आमचे कुडींतल्यान, आमच्या नांवांतल्यान तें घडोवन येतलें. तियागो जेजूचे भाशेन कोत्ता, आनी कोण जेजूचे भाशेन कोत्ता तुमगे नांवान. तुमी म्हजे साक्षी जातलेत म्हळ्यार नांवान. कोणाचे? देवाचे साक्षी. कोणा जीत मारपाचो आनी हेजे तेचो साक्षी न्ही. ही शिंकोण देंवसरा गेली. वायट पोजोळपण सगळें देंवसरा गेलें. हें बेबद्यां फुलोवपाचें, हें पिशां फुलोवपाचें, हें सगळें बेबद्यां गेलें. बेबदी म्हळ्यार कोण? देंवचार. जो सोरो पिता तो देंवचार. आयकाय बरें करून. तेजे भितर देंवचाराचो, सोऱ्याचो अल्कोहोलीक स्पिरीट आहा तेजे भितर देंवचारा गेलो. तो तुमगेलो घरांत मामा डाडा ओर भुरगीं कोण पिताय जाल्यार तांचे भितर देंवचार आहा. एक न्ही, चोय दुकराचे जेजून कितू देंवचार सोडले ते बायबलाचें आहा. 2000च्या वयर मो बरयलो आहा. तर पित तेजे भितर कितूले देंवचार आसतले ते चोय सोरो पिता तो. सोर जावं, लोकल माडाचो काजू फेणी कितें जावं, ओर चेडूं बियर मो पिताय, वायन मो पिताय, कितें जावं, ती सगळीं देंवचारां. सारकें. हितून आनी दुबाव ना. कित्याक जेजून म्हणलां, म्हजे साक्षी जातले तुमी. सोर पीन, वायन पीन, हें पीन साक्षी जातलीं. मागीर म्हणटाय भुरगीं जाता आसतो मेलीं, भुरग्यां डिफेक्ट येयलो, भुरग्यां कॉम्प्लिकेशन आहा सांगिलां दोतोरान, ताका एबॉर्शन केलें बरें, एबॉर्शन करयाय. हेंचो हे हो तो निकाल. तुमी जेजूचे साक्षी जायना. ही जेजूचे साक्षी न्ही, ही देंवसरा गेली साक्षी. आयकाय बायलांदो, चेडवांदो, ल्हान चेडवां भुरगीं इस्कुला वयताय, कॉलेजी वयताय, तुमी म्हाजे ह्या सोऱ्या सिगरेटी लोबदोताय आनी ड्रग्सां लोबदोताय. हो तुमगेलो परिणाम सगळो वायट, रिजल्ट सगळो वायट. हितून आनी बरेपण कांय ना. सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. कोणाचे उद्देशी? पवित्र आत्म्याचे उद्देशी. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येयलोल्या उपरांत, आयल्या नंतर, तेज्या पयलीं आमच्या जेजूचे साक्षी जावपा जायनाय. जो कातोलीक वायट कोता तेज्यान जेजूचे साक्षी जावपा जायना. त्या कोडे कांय जायना. तो फकत पिशांचे सुण्याचे भाशेन एका तेका घांस मारून भोंवता. हिंगा थिंगा रितीरां एका तेका धांवता. रितीरा कितें वचप? पेकोड मेळों वचप न्ही रितीरा. रितीरा म्हणटाय ती आपल्याचें जिवीत न्हवसरून आपण जे बेबदिकायेक लोबदोला, सोऱ्याक लोबदोला, ओर सिगरेटीक लोबदोला, पोजोळपणाक लोबदोला, ओ वायट विचांक लोबदोला, लोकांक सोतायता, हें बरें करूं रितीरा वचप. रितीरा दुयेंस बरी करून वचप तें कितें हॉस्पिटल? दुयेंस बरी करपाक हॉस्पिटलांत वचपा जाय. आयकाय, तुमी दुयेंस बरें करून रितीरा धांवताय ती, कोणागे दुयेंस बरें जालां?
1000 लोक गेलो म्हण तूं रितीरा म्हयन्या दोरी आमी एकल्यागे पूण दुयेंस बरें जालां एकल्यागे जालां तर रितीरा वचोन फायदो कितें रितीरा वचप म्हळ्यार रितीर म्हळ्यार कितें देवाच्या उतराची सोजमोणी तुका दिताय ती तुज्या जिविताक लाय तुजें जिवीत नवसोर थिंग गेले सोर सोडटलो म्हणटाय ती फकाणां मुगे फ्रेंडागे पायक देखून येयल्लो बेबदो थोडे म्हयने बरो आसलो एक 2 म्हयने पोत्तून कोमेस सोर सोडलो आनी कितें सिगरेट सोडली रितीरा वचोन ती फकाण ती तूं तुगे जिवीत नवसोर ना जाल्यार ओ वायट आत्मो तुजो भितरलो कितको वयतलो 1 आनी 2 न्ही ती हजारान सांगलें तुमकां तुमी सगळ्यां भोगसून सगळ्या माये मोगान चल ना जाल्यार वायट आत्मे वयतले खूंय आनीक जेन्ना तूं पवित्र जालो तेन्नाच तूं जेजूचो साक्षी जातलो तेन्नाच तूं खरो कातोलीक जातलो कातोलीक हिंग येता कातोलीकपणाचोय कातोलीकपण म्हळ्यार कितें हांव जेजूचो साक्षी धरोम न्ही तो दोरो म्हणटा तेका कायदे नेम हें हाय नाका तें हाय नाका येसो घानाका तेसो घानाका तुगेलें हें दाळापी तें दाळापी आनीक तूं हे भाशेन आसपा जाय ते भाशेन आसपा जाय हेका म्हणटाय धोरोम नेम आनी कायदे तो आनी मिलिटरी रूल एकूच तो तितू मोदें गव्हर्मेंट रूल म्हणटाय तो आनी धोरोम एकूच पूण कातोलीकपण कितें कातोलीकपण जेजूचे आमी साक्षी जावपाचे आमकां फकत पवित्र जावपाचें पवित्र रावपाचें तेजे भायर आनी आमकां कायदो ना हावपाचो न्हेसपाचो उठपाचो न्हिदपाचो दायान उठपाचें उज्यान उठपाचें कोण हेका चोवपाचो तेका चोवपाचो हेजे पांय पडपाचें तेजे पांय पडपाचें आमकां कांय ना कातोलिकांक हेका नमस्कार करपाचो तेका नमस्कार करपाचो कांय ना आमकां कातोलिकांक फकत आमी जेजूचे साक्षी जावपाचे हेका म्हणटाय कातोलीकपण आनी साक्षी तूं केन्ना जातलो जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना ना जाल्यार तुमी साक्षी न्ही कोण तुमचे बोले येयना दुसरो जो दुसरे धर्माचो लोक आहा जो कातोलीक ना वो दुसरे क्रिस्तांव आहा जे कातोलीक नाय तेंची दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण अनबावार्थीपण आनीक पोजळपण हें तें कितें पळय त्रास आहाय तेंकां आहाय ते बरें करून तुमचे बोले येयल्याय ना कित्याक तें खबर आहा तुमचे कडेन कांय जायना कातोलिकां कडेन कांय जायना तेका लागून कोणें तुमचे बोले येयना ते म्हणटाय तुमी आपल्याचेच भाशेन तुमी जेजूचे साक्षी कांय दिनाय जेजून थंय साप साप सांगिलां तूं जोरी तर पवित्र आहा पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो आनीक तुमी म्हजे साक्षी जातले कातोलीक तर साक्षी तर जायनाय जाल्यार कातोलिकांनी कितें सगळे इफेरनात मुगे हेर प्रिचींग आयकाय सगळे प्रिचिंगाचें हांव सांगता आनीक तुमगेले आतां पिळगेक भुरगीं आहाय जाल्यार तुमगेर काजार जावपा तुमी आहाय तुमकां बरे भाशेन काजारी जिवीत तुमगेली भुरगीं बरे भाशेन जाय बरे भाशेन वाडोवं जाय जाल्यार दोळ उगोडाय तुमगेली भुरगीं ल्हान आहाय जाल्यार तेंकां शिकोवया हें तर आमी जेजूचे साक्षी जाव या सगळे कातोलीक म्हळ्यार सगळे कातोलीक पवित्र जाया आनीक हें तोळें करून दवरलां सगळें वायटाचें तोळें पळय करून दवरलां गोंयां तें आमी जेजूचे साक्षी जायन सगळें देवाचे कृपेचें गोंय आमी करया भांगाराचें गोंय करूं वचनाकाय भांगार हिंगा उरपाचें संवसारांत तुमगे काशिवां देखून गाय जाल्यार तें वयर पावपाना तुमचे घोंडे देखून बांदून तो तुमकां पुल्ले जाल्यार तें स्वर्गार वचपाना ना इफेरनातूय वचपाना भांगाराचें गोंय हिंगा उत्तलें तुमगेलो वायटाचो पोजळपणाचो आत्मो इफेरना वयतलो तर आमी जेजूचे साक्षी जाया सगलो लोक आमचे घरा कडेन लायन लागदी सगळ्यांक गेले एकल्यागले न्ही सगळ्यांगे घरा कडेन लायनी पडटल्यो आमगेल्या कातोलिकांक गेल्या म्हाका हो प्रश्न आहा तो प्रश्न आहा हो बरो ना तो बरो ना हेका कोवीड जालां तेका कॅन्सर जालां तेका फातरां जालां ती डायलासीस कोताय दोतोरान सांगिल्लें एक किडनी फेल जाल्या एकी किडनीचे चलवता दुसरी किडनी तेका स्टार्ट मारया दुसरी किडनी स्टार्ट कोन्न दिया 100% गॅरंटेड
दोतोर सांगता एक किडनी फेल जाल्या, एक किडनीचे काडटाय ते काण दिमो दीस. दुसरी किडनी न्ही, एक किडनी घाल्या ताका आमी. कितको न्हू? देवाच्या नांवान आज बोडव्यांदो नवी किडनी आड्याय आनीक आचे कुडीन तुमी घाल्याय. काबार बायबलाचें बरयलो आहा, द एंजल्स हाकन टू द वॉयस ऑफ गॉड. जें तूं देवाच्या नांवान आज बोडव्यांक सांगता तें आज बोडवे कोताय. सगळे आमगेले स्पेर पार्ट्स देवान आज बोडव्यां कडेन दिलोले आहाय. तूं जेन्ना आज बोडव्याक सांगता देवाच्या नांवान, तेन्ना ते हाडून तुगेले कुडींत नवे स्पेर पार्ट्स घाताय. तुगे कितें फेल जालां, किडनी फेल जाल्या, पॅनक्रिया फेल जाल्याय, ऑर हार्टा बुराक आहा, नये हार्ट घाल, कितें जायत ना सांगाय तुमकां. पूण पवित्र जावाय पयलीं. तूं बाजारांत वयताय तेश कोन्न शॉपिंग कोन्न येताय म्हणच्याय तुमी ना. पयलीं पवित्र जावपाक जाय. देवागे तर तुका कितें भाग मेळटलें, देणे मेळटलें, नये पार्ट मेळटलो बॉडीक, जाल्यार पवित्र जावपाचें. आनीक तेज उपरांत आमी देवाचे साक्षी जातले. म्हणटच आमकां ही मिलाग्र जातली आनीक लोकांक कळोन येतलें की आमी देवाचे साक्षी, आमकां ती मिलाग्र जाल्या. तर हे भाशेन जेजू म्हणटा देवाक महिमा मेळटली. बेस्तें प्रेज द लॉर्ड हें हालीं आयदोण तर धाडायले जाल्यार आवाज येता धाडायले जाल्यार. एक बुश घेयाय ना जाल्यार एक स्टिली कांसूल कितें घेयाय आनी धाडाय, आवाज चड येता. ते भाशेन आमी आमगेलें हें प्रेज द लॉर्ड आनी हें तें रेतीराम वचोन आमी बरी जावपाक वयताय आनी देव आमी वाखाणी दिताय म्हणटाय. होर्सां व्हडले ताड्यान बोवाड मारय म्हणटाय. जेजू जेजू बोवाड मारय म्हणटा. होर्सां जेजू आयकतो म्हणटाय. जेजू भेर जालात. होर्सां बोवाड मारून जेजू भेर जालात. देवान सांगिलां आपल्या खबर आहा तुमकां कितें दिवपा तें. माग नाकाय देखून. मागपा देखून आमकां गरज ना कातोलिकांक. जेन्ना तूं पवित्र जाता तुगे कुडींतलीं दुयेंसां सगळीं बरी जाताय. मागपा गरज ना. हेतू सोंपेपण आहा कातोलिकांक.